आमी जाणा आमचो पवित्र आत्मो आमच्या वांगडा आसा, आमच्या भितर आसा आनी येदे वक्तार होच पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडासून उलयतलो. म्हजें कितेंच न्हू, पूण तो आपणाक कितें शिकोवंक सोदता आयज, तो आमचो शिकोवणदार. तो आयज कितें शिकोवंक सोदता तो म्हज्या तोंडासून, जशें हांवें ताका सगळें म्हजें लोकल कॉल सगळें एक एक सांडो तेज्या हातीन घातलेलो आसा आनी तोच कंट्रोल करता म्हाज्या चिंतनाचेर आनी उतरां तेजी घालता तोंडासून. आनी तशें सगळें एक क्लासीचो ह्या वेळार तोच कंट्रोल करता. सगळें जे डिस्टर्बन्स जे कितें आसा तितलेंय तो जेजूच्या नांवान येदे वक्तार भायर सरून वता म्हणून आमी सोत मानता. आनी शांती आनी हे देवाचें उतर आमकां जशी आयकता तोच आमकां अंडरस्टँड दिता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. सारकी समजोणी सादें आनी सोंपें करून जें कितें सर्गीच्या राजाचें गूट लिपोवन आहा येदे वक्तार आमकां तें उगडापें जाता आनी आमकांच शिकोवन आमकांच तयार करता पयलीं आनी आमी दुसऱ्यांक शिकोवपाक हेंच देवाचें उतर. जी दुसरी काळोखाना तांकां उजवाडान हाडूंक हेंच उतर आमकां स्वतंत्र करता आमकां आनी तांकांय म्हणून बापाक आमी आर्गां दिता. दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. बशे आमी सगळीं कशीं आहा सगळीं, कशीं आहा? बरीं आसा सगळीं. ब्लेस. कितें आमी उलयता न्हू तें आमचो परिणाम आसतले. आतां आमी कितें म्हणटा, कशीं आसा? बरीं आहा, बरीं आहा. आमी जर जेजू आमकां कितें म्हणटा एफिशियन 1 देवान आमकां 1:3 आमकां आशिर्वादान भरल्या. आशिर्वाद म्हणजे कितें सगळें पॅकेज ब्लेसींग आख्खी पॅकेज येता तितून सगळें पेकोणी गिरेस्कार सगळें आमी आशिर्वादान भरल्या म्हणटाना कितें जातलें आमी आशिर्वादान भरतले न्हू. आमी पळोवया आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा. प्रोवर्ब्स 18:21 कोंकणीन म्हणणें म्हणटा प्रोवर्ब्स 18:21 कोणाक जाय जाल्यार बूक आनी पेन्स कोणाक बरोवन व्हरोंक जाय स्क्रिप्चर घरा वचून शिकोवंक जाय जाल्यार बूक आनी पेन्स आहा. प्रोवर्ब्स 18:21 तुमी कितें उलयता ताचे वयल्यान तुका जिवीत आनी मरण फावो जाता. म्हणटकूच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवकूच जाय. कितें सांगता आमकां? तूं कितें उलयता म्हणजे हांव कितें उलयतां तेच्या वयल्यान म्हाका जिवीत आनी मरण फावो जाता. हांव कितें उलयतां, जिवीत उलयतां, मरण उलयतां. हांव बरें उलयतां जाल्यार म्हाका बरें फावो जातलें. जर हांव वायट उलयतां जाल्यार म्हाका वायट फावो जातलें. जर हांव उलयतां आशिर्वादाचें आसा जाल्यार म्हाका कितें जातलें? आशिर्वाद येतलें न्हू. हांव जर उलयतां श्रापाचीं उतरां श्राप कश्ट जाल्यार कितें जातलें आमकां? श्राप जातलें न्हू. ताका लागून देव सांगता आमकां पयलेंच कितें आमचे जिबेर सगळें परिणाम आसा जिबेर. ताका लागून आमी कितें उलयता न्हू उतराचें आमकां चिंतून उलोवपाक जाय. हें उतर बाबा खंय पडटलें जाणा न्हू. आमी आतां जर म्हणटा आतां एकदां डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो आमी कितें उलयता तोच रिपोर्ट उलयता न्हू. केन्ना दिला तेणी 2 वर्सां नाल्यार 1 वर्सा तो आजुनूय आमी एकूच रिपोर्ट उलयता न्हू न्हू. सो आमचो परिणाम कितें जातलो? तोच जातलो न्हू. कित्याक देवाचें उतर ऑलरेडी सांगता न्हू. आमकां देवाचें उतर ऑलरेडी सांगता आमी कितें उलयता तेजेर सगळो आमचो परिणाम आमचें जिवीत तेजेर थारलेलें. आमचेंच न्हू दुसऱ्याच्या जिवितान आमी केन्ना उलयता न्हू तेंच्याय जिवितान तशेंच घडटा. हांव एक एग्जाम्पल सांगता. हांगाच ते थिबे ते रस्त्याचेर एक भुरगो न्हू सद्दां फास्ट गाडी घेवन वयतालो खंय सद्दां आनी लोक थंयसर उबे रावताले ताका कितें म्हणटालो? वो
असोच मोडटलो एक दीस न्हू. आमी म्हणटा न्हू फास्ट चलयल्यार आमी म्हणटा ताका देवाचें मन मेवलां, हो स्लो गाडी चलयता, देवाचें इंजल आसा ताका फास्ट पासून गाडी चलयल्यार देवाचें इंजल आसा ताका प्रोटेक्ट करतले म्हणटा आमी. तो एक दीस तसोच जें कितें पळय उलयल्लें न्हू तसोच तो तरणाटो भुरगो एक दीस सकाळचो तसोच मेलो. खूब जाणांक खबर आसतली आंगोली न्ही तो हांगाच न्हू लिंडा, तो खबर ना, मामा सांगताले. सो हांगाच तो. सो आमचे जिबेर आमी दुसऱ्यांक बसून उलयता तो परिणाम दुसऱ्यांकूय फावो जाता न्हू. सो आमी कितें उलयता तें चिंतून उलोवंक जाय. आमकांच न्हू दुसऱ्यांकूय आमच्या भुरग्यांकूय आमी उलयता न्हू, उलयना. आतां टिचरीन सांगलें भुरग्यांक, आतां टिचरीन बीन मातशें शिकना, मातशें बरयना, कितें मातशें कितें भियाता हेका जाल्यार रोखडेंच ती डॉक्टराक दाखय म्हणटा. जाणा तुमी. मागीर ते एक नांव दिता दुयेंसाचें. मागीर हांवूय कितें करता तेंच नांव उलयता न्हू. म्हाज्या भुरग्याक हें जालां प्रे कर, डॉक्टर टिचरीन सांगलां प्रे कर. मागीर कितें जातलें भुरग्याचें तेच परिणाम जातलो न्हू. कित्याक हें ऑलरेडी सांगता न्हू, देवाचें उतरूच सांगता न्हू. आमचे जिबेर पदवी आसा. एक भुरगो आसलो खंय आनी त्या भुरग्याक न्हू इस्कुलांचो काडलेलो आनी तेका लेटर दिल्लें पळय ते भुरग्याचे आवयक वचून सांगलें. आवयन तें वाचलें. भुरग्याक कितें सांगलें, तूं इतलो इंटेलिजंट, इतलो तूं एक्सपर्ट आहा शिकोवपाक, टिचरीक तुका शिकोवंक आनी स्कूल ना. ताका लागून तिणी न्हू आपल्या भुरग्याक न्हू बायबल शिकयलो. बायबल शिकयतना तो हें लायट आमी पळयता न्हू त्या भुरग्यांनी लायट इन्वेस्टिगेट केल्या आनी तो कितल्या फारा फेल जालो 10,000 टायम. पूण तेणी गिव अप दिवंक ना. ही लायट आमकां लायट आमी हें करता त्या भुरग्यान आवयन त्या भुरग्याक सांगूंक ना तुका तूं इस्कुलांसून कित्याक भायर काडला तो. आवयन तो वाडटा तेणी तें लेटर पळयलें. त्या लेटराचेर कितें आसलें, तुका खंयच्याच इस्कुलान एडमीट, तूं सारको बड्डो भुरगो, तुका कोणाच्याच इस्कुलान तुका एडमिशन गावचें ना. पूण तेजे आवयन तें सांगलें, आवयन उचारलें. आमी कितें करता एक स्कुलान टिचरीन कितें सांगलें तें येवन सगळ्यांक सांगता न्हू. मागीर ते परिणाम कितें जालो ह्या उतरा प्रमाणे कोण जमीदार जालो तेचो, आमी न्हू. टिचरीन एकदांच सांगलेलें, आमी सगळ्यांक सांगलें. पूण ते आवयन आपल्या भुरग्याचें जें कितें बरोवन दिलें टिचरीन तें शेअर केलें. त्या भुरग्याक सांगलें तूं बड्डो रे म्हूण सांगलो ना, तूं इंटेलिजंट, तुका हांगा स्कुलान तुका इस्कुलूच ना तुका शिकपाक आनी. सो आमी कितें करता, आमी आमच्या भुरग्याचो फ्युचर आमच्याच हातीन आसा न्हू. आमी पळयता इवन आमी वयता न्हू विजिटिंगाक वयता न्हू रिच आवट करपाक. आवय डायरेक्ट सांगता डॉक्टरान सांगलां टिचरीन सांगलां असो भुरगो आहा म्हणून. एकदां आमकां शिकोवन ना न्हू तोय जाता. पूण जेन्ना आमकां शिकोवन गावली तेन्ना आमी देवाचें उतरूच उलोवंक जाय. म्हाजे कोण सोयरे आसा न्हू तेकाय सांगलां त्या भुरग्याक तूं तो भुरगो तसो तेजो आवय. पूण ताका नॉर्मल इस्कुलान घातलो असो, दुसऱ्या इस्कुलान घालूंक ना. पूण तो काल हांव गेली तेन्ना तो सांगतालो कितें आवयक, आपणाक कोंकानी रिडींग करूंक दिवंक ना टिचरीन, दुसऱ्याक दिलें. तिच्या आवयन म्हटलें तूं वाचूंक तुका सगळें येता म्हणून तुका दिवंक ना. ताका अशें एक्चुली वाचूंक येता पूण तुका दिवंक ना म्हणून सांगलें पळय. म्हणजे ती मातशें उतरान आसा, देवाच्या उतरान आसा ती, म्हणून तिणी तें म्हटलें. आतां आमी सांगतले टिचरीन तुका कित्याक दिवंक ना तें आमी डायरेक्ट सांगतले न्हू, तूं मातसो यो बीन म्हणून न्हू स्लो. सो आतां आमच्या न्हू जिविताचें कितें फुडार जावं दुसऱ्याचो फुडार आमचे जिबेर थारलेलो आसा न्हू. सो आतां आमी कितें जेन्ना आमकां शिकोवन गावता न्हू तेन्ना आमी ती शिकोवन गांठीक मारपाक जाय. आदी लोक गांठीक मारतालो आनी कितें इम्पॉर्टंट पयशे बीन माय कित्याक ते गरजे वरार मेळोंक जाय म्हणून न्हू. तशेंच हे देवाचें उतरूय आमकां चड इम्पॉर्टंट पयश्या परस. ते गांठीक मारूंकूच जाय आमकां आनी आमी हें करूंक जाय.
कित्याक आमकां तें देवाचें उतरूच सांगता, आमी सांगिना. हें देवाचें उतर बरयल्लेंच सांगता, आमचे जिबेरूच सगळो परिणाम आसा. जें कितें आमी उलयता न्हू तें आमी घेताच. एक भयण सांगताली, तीच आमकां बायबलान आसा 10% देवाच्या हेका दिवकूच जाय. मिलाकी चॅप्टर 3:10. मिलाकी चॅप्टर 10 तितून तूं तो 10वो वांटो दिवकूच जाय. ती म्हणटा कितें, आपूण 10वो वांटो दिताली आनी उलयताली कितें, हांव सदांच दिवनूय हांव सदांच लॅक, म्हणजे म्हाका उणें, हांव दिवन सुद्दां. पण कितें जातलें तिका, उणें जातलेंच न्हू दिलेलें खेपो. आनी ती चिंतता आतां आपूण दिता, वयल्यान सुबेसूय दिता, तरी आपूण आपणाच्या जिवितांत सगळें लॅक, पयशे कमी मेळना, म्हयनो काबार जाता पयशे हे जायना. कित्याक ती जिबेर उचारता आनी दिता. जेन्ना एक टिचिंगाचें तिका कळ्ळें तेन्ना तिणी चेंज केलें म्हणटा आपूण उतर, आनी आपणाची भुरगीं देवाचें उतर शिकतालीं, ती आपणाक करेक्ट करताली. मागीर सारकें जालें, कित्याक आमची जिबेर सगळी पदवी आसा. आतां आमी हे परिस्थितीचेर पासून आसा, आमच्या जिवितांत कितें उण्याक बीन कितें आसा जाल्यार आमी पयलीं उलयलेलें आसा, कितें तरी आमी उलयलां त्या उतराचो. नाजाल्यार बायबल सांगता न्हू, तुज्या उतराचोच परिणाम तुका पानून घेवचो पडटलो. आमी म्हणटा देवचारान केलें न्हू, हांगा देवचार सांगता, हांगा देवचाराचें नांव घेतलां. हांगा म्हणटा तूं कितें उलयता, तूं म्हणजे हांव कितें उलयतां तेचो परिणाम. जिवीत उलयल्यार जिवीत म्हाका फावता मरण. आमी सगळ्यो कोण कोण म्हणटलो कितें देवचार आमकां हें करता न्हू, हें देवचारान डॅप केलें म्हणून हांव ही जालें म्हणटा न्हू. आयकोंक ना तुमी? पूण हे स्क्रिप्चरीन देवचार ना, देवचाराचें नांवच ना हांगा. आतां हांवूच आसा म्हाजे जिबलेचें आनी म्हाजेच उलयता हांगा, हांव म्हाज्या वयल्यान उलयता, देवचार ना. सो देवचार आसा ना म्हणून ना, तो आसा. थंय देवाचें उतर परगोटा तो आसाच, आसात तो. म्हणजे एक बायबलान ओपार आहा, एक बी ओंपता थंय रोखडीच नेर येना शेतान. आतां आमी ओंपतलीं रोखडी नेर येना शेतान, म्हणजे तशें देवाचें उतर परगोटा थंय आसा तो. पूण तो आपणाच्या हितून आसा, पूण आमचेर आसा. तेणी जरी आमकां चिंतना दिली, तेणी आमकां कितें सांगलें, पूण आमी तें चिंतून उलयता. आमकां जण एकल्याक न्हू आमच्या उतराचो परिणाम हे हिशोबूय दिवचो पडटा. परिणाम मानून घेतलो पासून जाल्यार देवाक आमी जण एकल्यांनी हिशोब दिवंक जावो आमच्या उतराचो, कितें उलयला त्या उतराचो. आमी केन्नाय म्हणटा न्हू जोक फकाणां केल्ली, तेचो पासून आमकां हिशोब दिवचो पडटा. बायबलूच सांगता आमकां. मॅथ्यू 12:35 दिसता सांगता आमकां, जे आमच्या उतराचें सगळें कितें हिशोब आमी एक एक कितें उतर उलयता, आमी वायट उतर उलयता पासून जाल्यार आमकां हिशोब दिवचो पडटा. आमी म्हणटा एकदां बेश्टें उलयलें हांवें, बेश्टें म्हणून देवचार तुका बेश्टें अशें घेवचो ना. कालूच एक भयण सांगताली, एक भुरगो आसलो, तो सदांच म्हणटालो खंय हांव जीव दितलो, हांव जीव दितलो, हांव जीव दितलो. खूब आसा, आवय ताका सांगिना तो म्हणिना म्हणून. 2 दीस जालो खंय तेणी खरेंच जीव दिलो, आनी ती बांय खंय उगडूंक जायना ते बांयन वचोन. कित्याक जालें? जिबेर पावर आहा न्हू. आमी फकाणांनी म्हणटले पासून जाल्यार तो फकाणांनी म्हणटलो, देवचार फकाणांनी म्हणटलो, वायट तें वायटूच न्हू. ताका लागून आमी आमच्या सरावंडींग कोण तरी वायट उलयता न्हू, तेन्ना आमी सांगूंक जाय तांकां बाबा अशें उलोवंक जायना. आदीं आमची ग्रॅणी बीन आमकां कितें वायट उलोवंक दिनासली पयलां. इवन वायट उतर उलयलें, एक गायी आमकां कळनासली गायी म्हणून ती म्हणटाली अतहें उलोवंक जायना म्हणटाली न्हू, करेक्ट करताली. आतां आमी करेक्ट करता आमच्या भुरग्यांक. कालच्या शेनवाराक एक भाव टेस्टिमनी दितालो. ते सादें म्हणून ना, कसलो तरी ग्रूप येयल्या इन्वेस्टिगेशन ते ग्रूप येयल्या. ते ग्रुपाचेर खंय तेणी आपणाचे स्टेटस दिल्लो, लायफ इज व्हेरी शॉर्ट. हें उतर बेश्टें न्हू, बेश्टें न्हू. लायफ इज व्हेरी शॉर्ट.
म्हणजे आपणाचे एक स्टेटस घातलो ताणें. ते कितें जालें, ती आवय एकली टेस्टमेंट, तेचो चेडो मेलो आनी तो बापूय आयकतालो. तेजो चेडो मेल्लो. बापायन पयलें आपल्या चेड्यान कितें दिल्लें तो युथाचो ग्रूप. तेणी पयलो तेन्ना तेज्या चेड्यांनी थंयच बरयलें, लायफ इज शॉर्ट. कितें जालें, 14 वर्सां काय कितें जालो, मेलो खंय. आमी बेश्टे न्हू. तो म्हणटालो, तेणी कालच्या एका शेनवाराक मॅसेजूय दिल्या की आमी आमच्या भुरगीं इवन मोबायलाचेर चॅक करूंक जाय कितें दिता, नांव दिता काय म्हणून. मागीर आमी देवाक ब्लेम करूं शकना न्हू. म्हाजो इतलो तरणाटो वयार म्हाजो भुरगो मेलो. देवाक कित्याक दिवंक जाय म्हणटा न्हू आमी पळयता तेंचे कितें तेंच्यांनी आपणाचें स्टेटस कितें दिलां, कितें तें उचारता. मागीर म्हणटा दुसरो चेडो म्हणटा टी शर्ट ऑर्डर केलें. टी शर्टाचें नांव आसलें डेथ इज ब्युटिफूल. कितें, डेथ इज ब्युटिफूल. मरण मोवालीक म्हणजे बरें सुबीत, मरण सुबेत. आनी म्हणटा आपणाक कितें जालें म्हणटा, कित्याक तेणी ते चेड्याचें पयलीं पळयल्लें न्हू. तेणी रोखडेंच म्हणटा आपणें ताका करेक्ट केलो. जॉन 10:10 म्हणून हेचेर स्क्रिप्चर बायबलान. पळोवया आमी जॉन 10:10. तेजेर तेणी आपल्या भुरग्याक, दुसऱ्या चेड्याक करेक्ट केलो. थँक्यू जिजस. चोर येता तो फकत चोरूंक येता, चोरून मारूंक उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळच्या खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळच्या खातीर. कितें चोर कोण येता, चोर अशीं उतरां घेवन येता. चोर वायट उतरां घेवन चोर येता. चोर बरें घेवन येता आमच्या जिवितान. चोर कितें बरें करता, कोणाच्या जिवितान चोरान बरें केलां. सो चोर येता म्हणटा जिवीत, चोर येता म्हणटा चोरूंक, कितें बरें आहा तें चोरपाक येता, इबाड करूंक, नागोन उडोवंक. पूण जेजू येयला आमकां जिवीत दिवपाक. तें तेणी ताका चेड्याक आपल्या एक्सप्लेन केलें आनी मागीर चेड्यान तें अंडरस्टँड जालो आनी तेणी रोखडेंच टी शर्ट खंय परते दिले, परते केले ऑर्डर येयली ती. आनी थोड्या दिसांनी काय दुसऱ्या दिसा कितें खंय एक ताका गाडी अशी मारपाक आसली खंय, पूण आरसो फुटून गेले खंय. म्हणजे तो कितें म्हणटा, बापूय पळय आपणें ताका करेक्ट केलो, म्हणजे देवान ताका पळय म्हणटा. तेणी कितें बरयलें, मरण सारकें बरें सोबीत, डेथ इज ब्युटिफूल टी शर्टाचें नांव. सो आमी कितें घालता ते पासून न्हू, कित्याक तें जाता जाणा, मॅथ्यू 18:19 आसा. आनीक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारान कसलीय वस्त मागीत एका मोनाची जायत, स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. आमी कितें करता, एका मोनाची जाता न्हू, हां बरें तें टी शर्टाचें नांव म्हणिना आमी. म्हणजे आमी कितें करता, एग्री जाता न्हू, जायना आमी. आतां कितें बरयलें कोणाचेर तें आमी वाचता आनी एग्री जाता, म्हणजे तें तुज्या जिवितान घडोवन येता. देव कितें म्हणटा, दोगां तर एका मोनाची जायत म्हजो स्वर्गीचो बाप न्हू. आमकां स्वर्गीचो बाप, म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकां दितलो. बापाची मिस्टेक आसा, आमची मिस्टेक न्हू. आमी कितें वाचतना पासून आमी नियाळ वाचूंक जाय, एग्री जाता आमी तेज्या वांगडा. तेणी कितें घातलां, तें कितें उलयता तेज्या वांगडा. सो आमचो परिणाम आमी मानूनच घेवंक जावो, आमी कितें उलयता तेन्ना. आतां डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो, आमी एग्री जाता न्हू. मागीर तें दुयेंस आमच्या जिवितान लागचें ना. When doctor gave us report, we agree, that. Yes? And the scripture says, Matthew 18:19, when we two are in one mind, our Heavenly Father will give us, what you
agree that same thing. Whenever see that if the people wear the T-shirt, on the T-shirt some name not according to the word of God, and we read, we agree to that, no? That's the result we get after that. What we say, we agree with that. That result will happen to our life, or also other person when we agree. Two of you. So आमकां आमी हें जाणा सांगताय, आमच्या उतराचेर सगळो परिणाम देवान दिलेलो आसा, सगळे जिबेचेर आसा. आमी सगळो गोत देंवचाराक ब्लेम करूं शकना, पूण आमी सगळो गोत केन्ना केन्ना देंवचारान अशें केलें म्हणून हांवें अशें केलें, म्हणजे ताका लागून म्हाज्या जिवितान अशें जालें. एक्चुली आमचें उतरूच आमकां हेतून व्हरता, म्हणजे कितें वायटाच्या हितून आमचें उतरूच व्हरता. सो आमकां चेंज करपाक जाय. चेंज करतले जाल्यार कितें करूंक जाय, आमी देवाचें उतर शिकचें पडलें न्हू. कळना? देवाचें उतर शिकल्यार आमकां कळटलें न्हू कितें उलोवंक जाय आनी कितें नाका तें. बायबलानूय न्हू देवान जेजू तेन्ना वयर गेलो, स्वर्गार परतो येयलो तेन्ना तेणी पयलींच शिसांक कितें सांगलें, वचात वचात आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी आज्ञा, म्हणजे हे देवाचें उतर परगटा टू प्रीच एवरीवेर. सो तेणी कित्याक सांगलें, देवाच्या उतरानूच सुटका आसा न्हू. प्रीच करा म्हणजे तेणी सांगूंक ना. सो वचात आनी हिलींग करूंक शिकया, पेखोणी दिया, देंवचाराक काडून शिकया. जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकता तेन्ना ह्यो सगळ्यो पेखोणी जाता आमचेशी. कित्याक आनी आमी तें देवाचें उतर आयकता, आमी त्या उतराचेर सोत मानता, तेन्ना हें सगळें जाता. मॅथ्यू मार्क 16:17-18 बरयलें, बिलिवर्स एज गिवन द पावर. म्हणजे कोण सोत मानता तांकां ती देंवचार काडटली, नवो भासो उलयतली, सोरपाक धरतली. मार्क 16:17-18. तेन्ना आमी सोत मानतली. केन्ना आमी सोत मानतली? when we believe, when we heard the preaching, no? When we heard the word of God, then we believe that what is written. Mark भावार दोत्ता सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटल्यो, नवो भासो उलयतल्यो. ताका लागून तेणी कितें सांगलें, प्रीच करा, देवाचें उतर परगटा. कित्याक जेन्ना आमी आयकतली आमकां भावार्थ येतलो आनी ह्यो सगळ्यो खुणा. ताका लागून तेणी सांगूंक ना तांकां शिकय देंवचार काडूंक. जेजून तांकां शिसांक आपल्या पयलीं सांगूंक ना देंवचार काडून शिकय तांकां, वो तांकां नवो भासो उलोवंक शिकय, कांय ना. ह्यो कितें, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर सोत मानतले न्हू, तेन्ना ही खुणा आमचे सवय कश्यो दिश्टी पडटल्यो. आमची सावळी, आमी सावळेक आमच्या येवं नाका म्हणून सांगूं येता एक उंटाक चलतना, सावळी आमच्या फाटल्यान, तशी ही सावळी कशी आमच्या फाटल्यान ही खुणा येतली जेन्ना आमी भावार्थ धरतली ह्या देवाच्या उतराचेर. हे जेजून आमच्या पासत करून दवरला आनी जेजून आमकां ही सगळी पावर आनी ऑथॉरिटी दिल्या म्हणून आमी सोत मानतली, तेन्ना ही न्हू खुणा आमच्या फाटल्यान येतली. आमी देंवचार काडटली, नवो भासो उलयतली. जायते जाणांक जिबेचे देण्याची अजून खबर ना न्हू. आसा कोणाक जिबेचे देणे हांगा? विचीत भास, गिफ्ट ऑफ टंग, खबर ना. ही म्हणटा तो भावार दोता सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटल्यो, नवो भासो उलयतल्यो. म्हणजे ही जिबेचे देणे म्हूण उलयतली जेन्ना आमी भावार्थ धरतले. आनी ती आमकां तेज्या फाटल्यान हेंच्या फाटल्यान धांवपाची गरज ना. हांव देंवचार काडटली, हांव देंवचार काडूंक जाय म्हाका. ती आपुणूच तुज्या फाटल्यान सावळी येता पळय तशी तुज्या फाटल्यान येतली. हे नवो भासो उलयता, सोरोप धरतली. जीव काडटा ते कितेंय ती पियेशी बीन तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेस्ताचेर हात धरतली आनी ती पिडेस्त बरी जातली. सो आमकां ते पिडेस्ताचेर हात धरपाचें बीन आमकां चिंतपाचें ना. आमकां फक्त भावार्थ धरलें न्हू, ही खुणा
आमच्या फाटल्यान येतली, आमी पिडेसाचेर हात दवरल्यार पिडेस बरें जातलें हांगा आनी तें उतर तेजें खरें. हें जें कितें तेणी बरयलां न्हू बायबलान तें सारकें खरें. तो कितें म्हणटा, जेजू सांगता, बरोवन सांगता, हें मळब आमी पळयता न्हू, मळब भायर, हें मळब काबार जातलें, खंयचो तरी एंड जातलें तेजो, ही पृथ्वीचो एंड जातलो हेचो. पूण हें म्हजें उतर जें कितें बरयलां न्हू हांवें तें केन्नाच काबार जावचें ना. सो हें कितें उलयलां तेजें सत आमी खरेंच तेन्ना भावार्थ दवरता तेन्ना आमी देंवचार काडटलीं, नो भासो उलयतलीं, सोरपाक दवरतलीं. विखारी कितें आमी पियेल्यार न्हू आमकां, आमी खूब जाणां म्हणटा न्हू हें कोणी म्हाका कितें करून दिलां आनी खायना न्हू, आजुनूय आमचें मायंड सेट ना तो हें कोणी तरी घारयेपण करून दिलां ना, आसा न्हू. हय, तरी पुणून केन्ना केन्ना येता कितें मातसो तेन्ना तेन्ना आमकां जेजून सांगलां कितें, तूं वीक काडटा तें बसून कितें पियाशी आनी तुका कांय जावचें ना. हें घारयेपण, हें वायट कोणी कितें केलां आमचें थिंकींग, इवन लिंबू बसून आमी पळयलें जाल्यार हांव आमी भायर मारता, आमकां कितें भंय दिसता, कितें तरी कोणी उडयलें लिंबू, कितें कोणी केल्या, मनशान तयार केल्या लिंबू, देवान न्हू आमच्या, देवान सगळीं झाडां पेडां सगळीं देवान पयलींच रोचल्या मनशाक जाय म्हणून. लिंबू बरें म्हणून तेणी आमकां रोचलें केलां, सगळें तयार करून मनशाक तयार केलां, सगळीं झाडां सगळीं करून. सो लिंबू वायट, आमचें मायंड सेट तें आमकां तर हांगा देव सांगता, विखारी वखदां बसून वीक काडटा तें बसून तर आमी पियाशी जाल्यार आमकां कांय जावचें ना. तर लिंबू घारयेपण आमकां लागतलें, आमी चिंतता आनी उलयता तें आमच्या जिविताक घडटा. जर आमी तें बायबलान बरयलां तें उतर जर आमी उलयत जाल्यार आमकां लागचें ना. हांव एक सुवातेर आमी गेल्लीं, हांगा दोड्या मार्गार गेल्लीं आमी, थंयसर न्हू एक कारीचो बरो जालो, आमी गेल्लीं तेन्ना देवाचें उतर दिवपाक. आनी थंयसर कितें जालें, एक बायल प्रेग्नेंट आसली, 7 का 8 म्हयने कितें जाल्ले तिका, आनी तेंचे थंयसर ती कोडयेन म्हणटा पाळ पडली आनी ती जेयली. जेवन तिणी मागीर पळयलें ती पाळ पडल्या म्हणून. पाळ म्हणजे ती वीक म्हणटा, लिजट वीक पडलें म्हणून. आनी आमी ते आसले थंयसरूच, आमकां तेंच्यांनी आफोवन हाडलें आनी म्हणटलें लागलें तिणी अशें केलां आनी ती सारकी सगळीं भियेली. आमी म्हणलें भिवो नाका, हें स्क्रिप्चर काडलें, देवान सांगलां म्हटलें विखारी वखदां बसून तुमी कितें घेवशात जाल्यार तुमकां कांय जावचें ना. आमी तेंकां उदीक हाडूंक लायलें, उदीक, आमी खूब जाणां आसलीं, उदीक हाडूंक लायलें ग्लासान. आनी आमी जाणा न्हू जेजून मिसाच्या बलिदानान बसून वायनाचें आपणाचें रगत केलें न्हू, काना गांवान उदकाचें दाखयलीचो रोस केलो. सो तें आमी मागणें केलें आनी तिका पिवंक दिलें. आनी आमी येयलीं, आमी मागणें केलें तिका जेजूचें नांवान अशें. आनी आमी वाटेक आसतना ती डॉक्टरागेर गेली, तिका फोन येयलो, तिचें पॉयजन, खरें तें पॉयजन आसलें खंय, सकयल वचोंक ना, आंगात आसलें आनी तिका रोखडेंच तें काडलें आनी धाडलें घरा. कित्याक तांकां आमी स्वत मानूंक दिवंक ना न्हू, ते वीक तें आतां कितें जातलें भुरग्याक तुज्या, आनी ती प्रेग्नेंट बायल आसली. आमी जें कितें बरयलें भावार्थाची उतरां तांकां एक्सप्लेन केली आनी तेन्ना तिचें तें भुरग्या कडेन तें वीज पावूंक ना, हांगाच पावलें. ताका लागून आमकां जर आमी हें देवाचें उतर शिकलें जाल्यार आमकां कळटा न्हू कितें करूंक जाय तें ना. ताका लागून जेजून कितें सांगलां, पयलींच देवाचें उतर परगटा. आमकां खूब जाणांक आमी कितें म्हणटलीं देवाच्या उतराक आमी, हांवूय सगळीं फाटीं न्हू. हांव जेन्ना पोर्टाक गेल्लीं हांवें हें प्रिचिंगाचें केन्नाच हांवें डिजायर न्हू करूंक ना, म्हाजे कडेन जावचें ना न्हू, बेश्टें कित्याक हांवें तें न्हू केन्नाच करूंक ना. पूण जिबेचें देण्याचें हांवें डिजायर केल्लें पयलींच. कोण प्रेयर सर्विसाक वयता ती आपणाची टेस्टिमनी दिताली तेन्ना जेजूक सांगलेलें म्हाका जाय, पूण हांव नोको तें कितें. पूण प्रिचींग हें म्हाज्या हांवें चिंतूंक सुद्दां ना हांव देवाचें उतर परगडटलें म्हणून. पूण हें देवाचें देणें आनी देवान म्हाका वेंचून काडलां, हांवें देवाक वेंचून काडूंक ना. हांवें चिंतलेलें हांव अशी गेल्ली पोर्टाक कित्याक म्हाका घर जाय आसलें आमकां, आनी घर बांदतना आमकां त्रास जाताले, म्हणजे दुसरी येवन त्रास करताले, शेजारी आमचेच घरचे
पूण जेन्ना हांव पोर्टाक गेली तेन्ना आमचे घराक येयले, पूण त्याच जाग्यार आमी घर बांदलें. आनी हांव म्हणटाली आमी खंय जेजूचें, हांव घर दिलें न्हू जेजूक आमी बाय म्हणटलीं. पूण ना, घर दिलें आनी कितलीं वर्सां हांव दुयेंसान आसली, 2-4 वर्सां जॉयंटीस जाताली कामीण. त्या हितूनसून भायर सरोना म्हाका दिसलें हांव खूब दोतोर केल्ले, खूब कितें कितें म्हाजी आई आसतना खूब हें केल्लें खंय खंय वचोन बी गांवठी वखदां देवाचें सगळें. पूण हांव बरी जायनासली न्हू. पूण ह्यो कोण आतां म्हाका बरें केलां अशें हांवें चिंतूंक ना. पूण हो आतां बरो केला ताका हांव सोदपाक लागली हें देवाचें उतर. खंय प्रेयर सर्वीस जाता न्हू थंय वयताली. टायम आसलो म्हणून न्हू, टायम ना. सकाळीं भाव आसलो आमचो घरा कडेन, सकाळीं ताका रांदून आमी 7 रांदून सगळें करून वयतालीं. मागीर पावना जाल्यार ताका आनी उपाशी नाका, प्रॉब्लम नाका न्हू तुमचें जेवण ना आमपणाक टायमींग. तरी पूण कंप्लेनां येताली तो आसा न्हू मातसो देंवचार हें करपाक, थंड जेवपाचें पडटा अशें बीन म्हणून. रांदून सुद्दां थंड जेवप आपणाक हें थंड थंड अशें ऊन गरम करून जाता अशें सगळें. पूण येतालें, पूण आमी सोडूंक ना. अशें देवाचें उतर टायम आसलो म्हणून अशें न्हू, आमी टायम काडटालीं. इवन हांव कामाक वयतालीं, जंय प्रेयर सर्वीस आहा जर रीच आवट करूंक जाय जाल्यार कामाक हांव तें वचनासलीं. म्हाजें हें आसतालें कितें कितें तें कुसतालें, पूण तरी वयतालीं. टायम आसा म्हणून. आमी सगळीं म्हणटा कितें आमकां टायम ना, देवाचें उतर आयकुपाक टायम ना. पूण तितूनसून आमी टायम काडपाक जावो. 24 वरां आहा तरी पासून आमकां टायम ना. आतां इतलें बरें आसा, आमकां देवाचें उतर कोणाक शिकोवंक जाय जाल्यार आमी यूट्यूबाचेर वचोन कितलीं टिचिंगां आसा. कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी कसली भाशेची तुमकां हें जाय तें घरा बसोन आमकां मेळटा हें प्रिचींग. जें देव सांगता आमकां देवाचें उतर प्रीच कर. आनी हितून प्रॉवर्ब 4:20 सांगता कितें इम्पॉर्टन्स पळय तेच सांगता तो आमकां. म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचें चिंत दी. चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक. कोणाची उतरां आयक म्हणटा? म्हजी. देव सांगता म्हजी उतरां. खंयची उतरां? ही बायबलान कितें बरयलां न्हू ती उतरां आयक म्हणटा. चोत्रायेन चिंत दिवन आयक. कित्याक सांगता तो चिंत दिवन आयक? म्हजी उतरां आयक. तांकां तुजे नदरे भायर दवरिनाका. तांकां तुज्या काळजान बागलून दवर. कित्याक जांकां ती मेळ्ळ्या तांकां जिवीत आनी सगळ्या मनशा कुलाक भलायकी. आमकां सगळ्यांक जिवीत जाय न्हू, कोणाक जिवीत नाका? तो म्हणटा जांकां कोणाक मेवला तांकां जिवीत मेवला. ताका लागून तो सांगता तुमी देवाचें उतर जें शिकयता न्हू, जें कितें बरयलां बायबलान तें चिंत दिवन आयक. चोत्रायेन आयक. नदरे भायर दवरूं नाका. काळजान बागलून दवर. कित्याक तुका जिवीत जाय न्हू. हें उतरूच आमकां जिवीत दितलें. हें देवाचें उतर न्हू जेन्ना आमी आयकता तेन्ना चड गरजेचें देवाचें उतर आयकपाचें. आतां आमी कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना खंय देवाचें उतर आयकूंक आमकां टायम ना. इवन आमकां इतलें देवान ही मिडियाचेर देवाक आमी इतली आर्गां दिवंक जायी. कित्याक आमी रांदतना सुद्दां काम करतना सुद्दां देवाचें उतर आयकूं शकता न्हू मोबायलाचेर. जायना? सगळें जाता न्हू घरा कडेन वयल्यान. हांव जेन्ना देवाचें उतराक देवान जेजून म्हाका वेंचून काडलेलें तेन्ना आमकां अशें मोबायलाचेर देवाचें उतर नासलें. तेन्ना आमकां वयचें पडटालें. वयले पासून लेट जाली बसीक पासून जाल्यार घरा कडेन आयकचें पडटालें बरीं बरीं उतरां. बसी आमच्यो फास्ट न्हू, गोंयान बसी सारक्यो फास्ट टायमिंगान न्हू ना. सो आमकां मागीर तरी आमी कितें करतालीं हें शिकोवंक जाय न्हू. म्हाका जाय न्हू आतां कोणी म्हाका बरें केलां तेजें उतर शिकता शिकता हें सगळें मागीर घरा येवन बरोवपाक टायम काडटालीं आमी. सो एकूच आमकां देव सांगता
सगळ्या मनशांक आमकां जे प्रिथिवीचेर आहा तांकां देवाचें उतर आयक म्हणटा तो. म्हजी उतरां आयक म्हणटा, म्हजी. आमी संवसाराच्या उतरांनी आयकून कितली बिजी जाल्या न्हू. आनी तोच रिपोर्ट आमी पळयता. आतां मातशें कोणी कितें सांगलें न्हू, आतां कोणी पिडेस आहा तेणी आपणाचें दुयेंस सांगलें, आमी चिंत्ता कितें म्हाकाय जालें आसता न्हू. जायना. संवसाराची उतरां आमकां कितें बरें दिता, जिवीत मेळटा. संवसाराची उतरां देव म्हणटा ताका लागून म्हजी उतरां आयक, म्हजी उतरां आयक म्हणटा. आमी कोणाची उतरां आयकता दिसपट्टी जिवितान आमच्या? आं देवाची? आं संवसारी. घोवान म्हाजें अशें म्हटलें, बायलेन म्हाजें अशें म्हटलें न्हू. आयकना आमी? सो देव आमकां कितें सांगता? कित्याक सांगता तो म्हजी उतरां आयक म्हणून? म्हज्या उतरानूच तुमकां जिवीत, शांती कितें जाय तें देवाच्या उतरानूच मेळटा. आनी खंयच मेळचें ना इतलें. म्हाजें एक्सपिरियन्स इतल्या वर्साचें देवाच्या उतरानूच तुका कितें जाय न्हू. देवाच्या उतरान इवन तुका पयशाची गरज आहा देवाच्या उतरान तुका मेळटा. आमचे कडेन पयशे पासून ना, तूं वच खंयसरूय तुका देवाचें उतर उलय तुका मेळटा. तुका चिंतचे पासून कोरोना कोण दितलो कितें तें. पूण आमी देवाचेरूच पातयेवन रावूंक जाय सदांच. ताका लागून देव सांगता म्हजी उतरां आयक. आतां आमी कोणाची उतरां आयकतली? आतां आमी जाणा न्ही, समजणी मेवळी आमकां. आं देवाचें उतर आयकतली? यूट्यूबार वचपाचें, टिचींग आहा. एक टिचींग कार्ड खंयचें तूं वाच, आमकां जिवीत मेळटलें. संवसाराच्या उतरान आमकां जिवीत मेळटा. कोणाक संवसाराची उतरां आयकली जाल्यार भिरांत मेळटा न्हू. भिरांतीन कितें जाता? बायबल म्हणटा मरण म्हणटा, म्हणजे आत्म्याचें. ताका लागून आमी जाता तितलें आमी प्रभो 4:20 शिकतालीं. यू अंडरस्टँड कोंकणी? या ओके. 4:20 अशें म्हणटा, म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचें चिंत दिवन म्हजी उतरां आयक. देव म्हणटा आपणाची उतरां आयक. त्या उतरान जिवीत आसा, ज्या उतरान भलायकी आसा तें उतर आयक म्हणटा. तुका जर आतां कितें दुयेंस आहा वो कसले प्रॉब्लम आहा, तूं देवाचें उतर आयकच राव. एक भयण सांगताली टेस्टिमनी, तिचे इमोग्रामी म्हणून तो देंवतालो एवरी मंथ म्हणटा. आनी ते हॉस्पिटलान एवरी मंथ एडमीट जाताली. आनी तिका म्हणटा एक तिचो अंकल आसलो, लिंक धाडटाले, हें तूं देवाचें उतर आयक. हें जेजूचें न्हू, हिंदू ती. आपूण कित्याक आमचें घे आहा सगळें. पूण म्हणटा लॉकडावनान तिचें काम गेलें, तिका टायम आसलो. ती पळय देवाचें उतर एक आयकूंक लागली. बरें आपणाक कितें सांगलेल्या भशेन म्हणटा आपूण आयकत रावली. आनी आयकता आयकता तिका खबर ना कितले म्हयने जाले. ती म्हयन्याच्या म्हयन्याक एक हें तो कस्टमर आसलो हॉस्पिटलान, म्हयन्याच्या म्हयन्यान वयतालो. आनी तिका खबर ना आपूण केन्ना स्टॉप जाली. एक मराठी जुमाचे तेन्ना क्लासी आसताल्यो. ते क्लासीक एटेंड जाले तेन्ना ब्रदरीन सांगलें कोण तरी हांगा आसा 4 म्हयने जाले डॉक्टरागेर वचोंक ना. तेणी कितें केलें, फक्त देवाचें उतर आयकच रावली. आनी तिका खबर ना म्हणटा इतलें देवाचें उतर तिणी कानान 4 म्हयने आयकलें. आनी तिका खबर ना आपणाचें दुयेंस केन्ना गेलें तें. जेन्ना तिका ब्रदरीन सांगना फुडें तिका उडास येयलो, अरे हांव 4 म्हयने जाले आपूण डॉक्टरा कडेन वचोंक ना. कितें केलें तेणी काम? भार घेतलो, वजें घेतलें, कांयच ना. फक्त हें देवाचें उतर आयकलें. आमच्या जिवितान जर कसले प्रॉब्लम आहा, कितें आसा, आमी देवाचें उतर आयकोया. आनी नोट्स बरयले म्हणटा ती, कितें इम्पॉर्टन्स आसा तें बरोवन काडूंक जाय. मागीर कित्याक आमकां बरयलें म्हणटकूच उडास येता न्हू.
आयकलें तितलें उगडास उरना न्हू आनी बरयलें जाल्यार आमकां केन्नाय जर जाय जाल्यार गरजेक पडटा न्हू वाचून आमी हें करूं शकता न्हू आतां हो बायबल बरयला म्हणून आमकां फायद्याक पडटा न्हू आनी तो बेश्टोच ऑडियो आसलो जाल्यार आमी कितें करतले आसले एकदां आयकतले खंय वयता ते आमी आतां बायबल घेवन खंयसरी भोंव येता आनी बरयला म्हणटकीर ते आमी वाचता आनी सांगता न्हू आमी सांगिना खरो पवित्र आत्मो सांगता पवित्र आत्मा ही न्हू बायबलांतले हे जे सर्गीचे गूट आसा न्हू आमचे वस्तुकी जाल्यार न्हू बायबल वाचून कोणाकूच समजोचो ना हो पवित्र आत्मो हो होली स्पिरीट आमकां हो शिकयता उगडाप आतां आमी कितें वाचलां न्हू तें आतां येद्या वखदार तो उगडापय करता शिकोवपाक म्हाका जाल्यार आजुनूय कळना हांव देवाचें उतर कशें परगडटा तें चिंतल्यार पासून म्हाका दिसता हांव नकळो हें कशें परगडटा तें पूण हांव जाणा म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो तोच उलयता येद्या वखदार हांव कितें प्रिचींग हें करून येवंक नासलें हांवें सांगलें पवित्र आत्मा तुका जाय तूं कितें जाय आमकां आतां कितें शिकोवंक जाय तेंच शिकय तें टॉपीक सो तो शिकयलें पयलीं आमकां तेणी प्रॉवर्ब्स 18:21 जाणा प्रॉवर्ब्स 18:21 लायफ डेथ एंड लायफ ऑन आवर टंग whatever we say we get that result सो तें आमी पयलीं शिकयलें म्हणजे तेणीच टॉपीक दिलें हांव चिंतालीं आनीक कितें शिकोवपाक सो आमी जेन्ना शिकले न्हू देवाचें उतर हें आमच्या जिवितान आमी एप्लाय केलें न्हू हांवें न्हू जेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या जिवितान एप्लाय केलें न्हू तेन्ना म्हाका न्हू दुसऱ्यांचो हुस्को सरावंडींग सगळीं प्रॉब्लमान अशी दिसताली हांव इवन न्हू हांव बसीन सुद्दां न्हू फ्रेंडशीप मारताली आतां हांवें तिका पयलें न्हू प्रेयर सर्विसाक आनी ती म्हाजे बसीन आहा हांव तिजे मुख बसतालें आनी तिका विचारतालें तुजे प्रॉब्लम म्हणजे तूं कित्याक घेता मागण्या तशी करून न्हू जायतीं फ्रेंडां जायतीं देवाच्या राज्यान भाव भयणी अशी खूब जाणां जालीं तेंची प्रॉब्लम सॉल्व करप हांव न्हू म्हाज्या भितर आहा पवित्र आत्मो सॉल्व करतालो आनी जातालें सगळें अशें चडशें सांगलें न्हू जातालें कित्याक जेन्ना हांव शिकली म्हणून न्हू तेका लागून आमी कोणाकूय सांगतना फक्त सांगता देवाचें उतर शिका आतां तर देवाचें उतर तुमी शिकल्यान जाल्यार तुमकां कोणाची गरज ना न्हू प्रिचराची गरज आहा तूं शिकलें जाल्यार तुकाच एप्लाय करूं येता न्हू जशी आमी इस्कुलान वयता न्हू इस्कुलान आमी कितें करता टिचर सर ओ शिकोवणदार आमकां कितें शिकयता तें बरयता आनी आमी घरा हाडटा आमी त्या शिकोवणदाराच्या फाटल्यान धांवता कोण तरी ना न्हू कित्याक आमकां समजता न्हू तें शिकयलां पळय तो कितें शिकयता तें आमी शिकतलीं आनी एग्जामी बरयतलीं आनी पास जातलीं आमकां खबर आसा हें आमकां सारकें क्लियर आहा पूण देवाचें शिकोवणदार शिकयतना आमी जाणा तेच्या तोंडानसून उतर सुकता तें आमकां पेकोणी हाडटा म्हणून जॉन 8:32 सांगता आमी देवाचें उतर जाणा जातलीं वी नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री आमी सोत जाणा जातले आनी सोतूच आमकां स्वतंत्र करतले आमकां हे संवसारांतले प्रिचर देवाचे मनीस कोण उलयता हांव तेंचे एगेन्स्ट ना ते शिकयता आमकां तेंच्या तोंडानसून पळय उतर भायर सरता तें आमकां स्वतंत्र करता ते मनीस आमकां स्वतंत्र करिना खंयचोच प्रिचर आमकां स्वतंत्र करिना खंयचोच स्कुलान वचोन टिचरी सर आमकां पास करिना आमी जेन्ना आमकां एग्जामी येतल्यो तेन्ना आमी ते क्वेश्चनाचे आन्सर बरयतले तेन्नाच आमी पास जातलीं आनी दुसरे क्लासीन वयतलीं न्हू आं काय आमकां तो सर आमकां हेल्प करतलो बरोवपाक ना न्हू तशेंच आमी हें देवाचें उतर जें शिकयता शिकोवणदार तें आमी बरोवन काडूंक जाय बरोवन व्हरूंक जाय घरा कडेन शिकोवंक जाय आमच्याय जिवितान जशें स्कुलान आमकां टेस्टी येता न्हू तशी आमकां न्हू संवसारीक जिवितानूय आमकां टेस्टी येता येना दुयेंस पयशांचे आनी भुरग्यांचे घोवाचे प्रॉब्लम आनी प्रॉब्लम सगळे ते कितें आमच्यो टेस्टी आनी ते टेस्टींग आमी कोणाक शिकोवणदाराक परत वचून आपयतलीं एकदां येता शिकोवणदार पासून बिजी आमचो ब्रदर पयला आतां फोन लागतलो अमेरिका
ताका लागून आमी चिकोणदराचेर पातयेवच्यो न्हू. आमी हें बरयल्लें आसा न्हू बायबलान उतर, तेचेर पातयोया आमी. तेंच उतर आमकां कितें करतलें? सुटका दिता, स्वतंत्र करता. सो आमी कोणा फाटल्यान धांवया? आमी कोणा फाटल्यान धांवया? उतरा फाटल्यान. तो उतरा फाटल्यान धांवतले जाल्यार आमकां शिकोवंक जाय न्हू तें देवाचें उतर. कितें करूंक जाय आमकां? आमकां देवाचें उतर जर स्वतंत्र करूंक जाय जाल्यार आमी शिकोवंक जाय न्हू. आतां आमकां इस्कुलान पास सांग जाय जाल्यार आमी कितें करता? शिकता न्हू देवाचें उतर. कित्याक आमकां पास सांग जाय. तशेंच आमकां हे दिसपटे जिवितान टेस्टी येता, ते पास सांग जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? शिकचें पडलें न्हू देवाचें उतर. सो आमकां टायम जावो. टायम आहा 24 वरां आहा. आमी देवाक कितें म्हणटा? आमकां टायम ना म्हणजे अरे देवा तुवें 24 वरांच दिल्या मरे, तें आमकां पावना न्हू. देवान अशें आमकां सगळें बरें तेंच दिलां म्हणटा देव. आनी आमी देवाक कितें सांगता? ना रे 24 वरां सारकी कमी दिल्या न्हू, आनीक दी. आनीक दिल्यारूय आमी कितें करतलीं? पावची ना. देवान आमकां सारकीच दिल्या 24 वरां. आमी कितलो टायम देवाच्या उतराक घालता 24 वरांसून? आनी आमकां सगळो बायबल कितें सांगता? बायबल कित्याक डिपेंड आहा? आमच्या भावार्था वरवीं आमकां पेखोणी मेळटा न्हू. जेजू सांगता न्हू, तुज्या भावार्था वरवीं चल, तुज्या भावार्था वरवीं तुका पेखोणी मेळ्ळी, चल तूं बरो जालो तुज्या भावार्थान. सो भावार्थ म्हणजे कितें हो? एक्चुली भावार्थ कितें जाणा, हे देवाच्या उतरान कितें बरयलां न्हू तें सोत मानता आमी. हें हें बरयलां तें उतर दिश्टी पडटा कितें? आमी पळोवं येता हें देवाचें उतर कितें बरयलां तें दिश्टी पडटा, पूण आमी सोत मानता तो भावार्थ. इतलेंच कितें आमी देवाच्या उतरान कितें बरयलां न्हू तेचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. तो भावार्थ. आनी होच भावार्थ आमकां जावो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? रोमन्स 10:17 सांगता, देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येता न्हू आमकां. सो देवाचें उतर आयकोन आयकोन, सो देवाचें उतर आयकपाक आमकां टायम जावो भावार्थ येवंक जाय जाल्यार. संवसारान आमकां कितें सांगता? पयशे ना जाल्यार कितें जाता? आमचेशें सुपर मार्केटान गेले जाल्यार पयशे ना जाल्यार तुका दितले ते काडून? आं ना न्हू. सो आमी पयशे जाल्यार कितें करता? काम करता न्हू. रात आनी दीस कसलेंय काम करता. कित्याक? आमकां पयशे जाय. संवसारान जर कितें वस्त घेवंक जाय जाल्यार आमकां पयशे जाय. खंयसरूय गेले जाल्यार पयशे जाय न्हू. ताका लागून आमी रात आनी दीस काम करता. ह्या सर्गीच्या राज्यान आमकां भावार्थ जावो कितेंय जाय घेवंक जाय. म्हाका जर आतां पेखोणी घेवंक जाय, कितें जाय म्हाका? भावार्थ जावो. भावार्थ कसलो? हे देवाच्या उतरान बरयलेल्या सोत मानून तो भावार्थ आमी घेवंक जावो. आनी तो भावार्थ घेतले जाल्यार पयशांक जशें आमी रात आनी दीस काम करता तशें आमकां देवाचें उतर आयकोन आयकोन वाडोवन हो भावार्थ वाडोवचो पडटा. आनी ती पेखोणी जाय तुका त्या भावार्था वरवीं तुका पेखोणी घेवंक शकता. तुका कितें जाय? पयशांचे प्रॉब्लम जाय जाल्यार तुका तोच भावार्थूच जावो. तुज्या भुरग्यांक बरेंपण पळोवंक जाय तें भावार्थूच जावो. तुज्या जिवितान बरें पळोवंक जाय तो भावार्थूच जावो. तो भावार्थ जावो जाल्यार तुवें भावार्थ कसो ओपन करचो पडलो? डिस्टर्ब जावं नाका. आं देवाचें उतर आयकचें पडलें न्हू. टायम जावो. आमकां आतां पयशे जाय जाल्यार आमी कितें करता? काम करता न्हू. बेश्टे येता
तशेंच आमकां हें देवाचें उतर सॉरी आमकां भावार्थ जावं जाल्यार आमकां काम करचें पडलें. कितें काम करचें पडलें? देवाचें उतर आयकचें पडलें. कित्याक बायबल सांगता भावार्थ आमकां कसो येता? देवाचें उतर आयकून आयकून येता. सो आमकां जर कितें पेखोणी जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? आयकचें पडलें. तें आमी पयलींचें पळय 4 म्हयन्याक दोतोरागेर वयताले. 4 म्हयने देवाचें उतर आयकलें ताका खबरूच ना आपूण केन्ना पेखोणी मेवळी आपणाक. प्रेज गॉड. हांवूय देवाचें उतर खूब आयकतालीं कानान घालून. इवन कामाचेर म्हाजी कस्टमरां म्हाका बेजार जातालीं. मातशें तर मिस्टेक जालें. कित्याक जालें जाणा? बिकॉज ऑफ यू हियरींग न्हू. हांव ओके म्हणटालें म्हणजे परत दुसरे दिसा घालतालीं. कित्याक म्हाका खबर आसा न्हू हें देवाचें उतर इम्पॉर्टन्स न्हू. म्हाजी फ्रेंडां पासून तुका कितें दिसभर फोन येता गो कानान घालून आसता तें? हय गो फोन तांकां समजोवचें ना न्हू. कित्याक तांकां खबर ना हें देवाचें उतर आयकून आयकून भावार्थ येता म्हणून. आनी त्या भावार्था वरवीं जें कितें तुजें चिंतना आसा हांगा तुका कितें डिस्टर्ब जाता हांगा हें कशें न्हू आमचें झगड्याचें हें हांगा झूज जाता बऱ्याचो आनी वायट कितें चूज करून हें तूं आयकता न्हू तेंच तुका बरेंपण हांगा हाडटा. आयकता तें ताका लागून हें गरजेचें. म्हाजी फ्रेंडां पासून म्हाका कितें कितें म्हणटालीं आगो तुजें कान तें हें जावचें ना मुगो. हें कान न्हू हें कितें आयकता न्हू तें कान उक्तें करता. सो म्हाज्या कानाक कितें जातलें आनी बरें बारीक बारीक कोण खबरी करता ते आयकूंक येतल्यो. खूब पयस पासून खबरी केल्यार म्हाका आयकूंक येता. इतले कान म्हाजे शार्प जातले. तांकां कळोन ते आसताली. कित्याक जेन्ना एका मनशाक कळटा कितें इम्पॉर्टन्स तें न्हू. आतां एका हॉटेलाचेर बरें जेवण आसा आमी कितें करता? दुसऱ्या हॉटेलार वयतलीं थंय बरें मेळटा म्हण थंयसरूच वयतलीं आनी थंयसरूच आमी टायम घालतलीं. म्हणजे कितलो टायम पासून जाल्यार आतां तेका खूब गर्दी म्हणटकूच 1 वर 1.5 वर जातलें न्हू जेवणाक. आमी कितें करतलीं? ना आसूं या म्हणटलीं. ना बसया कित्याक तें बरें आहा न्हू. तशेंच देवाचें उतरूय आमकां हें बरें आमी टायम घालपाक जाय. 1 वर 2 वरां कांय न्हू खंय वयता कांयच कळना. हें देवाचें उतर आमकां खबर ना इतलें इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून आमी हो टायम दिना. आमी संवसाराच्या सगळ्या कामांक आमी टायम दिना. एक्चुली न्हू आमकां देवाचें उतर कितें सांगता? मॅथ्यू 6:33 कोणाक खबर आहा? Seek the kingdom of God, His righteousness and everything. Oh, something come after us. Something. All things. So we are seeking. What we are seeking? Something, everything else. Yeah. Matthew 6:33 देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताका मानता तें करूंक जावं ती आमची खोशी व्हडांतली व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुमकां तो दितलो. आमचें काम कितें आसलें संवसारान? देवाच्या राजा प्रमाणे आमचें काम कितें आसलें संवसारान? देवाचें कितें सांगता तें न्हू. सीक द किंगडम ऑफ गॉड. सदांच सर्गीचें राज. हे सर्गीच्या नेम कायद्या प्रमाणे हे देवाचें उतर कितें सांगता ते प्रमाणे जावंक न्ही आमचो व्हडांतलो व्हडो हुस्को आनी हेर वस्तू. आमकां हेर वस्तू कितें जाय? आमकां तेज्या पयलीं आसा कपडे. कितें न्हेसतले, कितें खातले, कितें जेयतले तेजो हुस्को काडूं नाका. आमचो हुस्को हेजेर आसा गा चड? हां देवाच्या कामाचेर न्हू. आं हांव कोणाक तरी देवाचें उतर कशें दितली? आं हांव कोणाक सोदतली,
कोण पिडेस आसा न्हू आमचो हुस्को आहा आमचो हुस्को कितें आहा आयज हांव कितें न्हेसतली सकाळ फुडें हांव कितें ब्रेकफास्ट करतली न्हू आनी देव म्हणटा आमकां तसलो तुमी हुस्को काडूं नाका तेज्या पयलीं वयर आसा हें सगळें 6 आहा 6:25 देव सांगता कितें खातलय कितें जेयतलय कितें न्हेसतलय तेचो हुस्को काडूं नाका तुमी तो हुस्को कोण काडटा ज्या कोणाक देवाचें उतर ना ती हुस्को काडटा अनभावर्ती आनी आमकां तो एग्जाम्पल दिता कोणाचें एग्जाम्पल दिता तेणी शिकवण कोणाक दिल्ली काय ती सुकण्या ही शिकवण हुस्को काडूं नाका कितें खातले ना सुकण्यांक दिल्ली ती सुकणी पळय मगो पाळटा ती सुकणी हुस्को काडटा ती भोंवता अशी बसलेली पयल्यान तांकां पयल्या कोणी सुकण्या ती पळयता आपणाक कितें मेळटलें काय म्हणून सारकी चितूर आसता ती हुस्को काडटा म्हाका केन्नाय दिसता तांकां शिकवण दिल्ली खंय कित्याक आमी सदांच हुस्को न्हू आमकां खंय गेली पासून आमकां हुस्को प्रेयराक पासून येयलो हुस्को कितें रांदूंक जाय घरा वचून कितें करूंक जाय भुरगीं कितें करता स्कुलानसून येयली हुस्को न्हू देव म्हणटा हुस्को म्हाका दी म्हणटा न्हू 1 Peter 5:7 Cast your burden unto me he cares for me he loves me देव म्हणटा तुजो भार म्हाका दी हांव तुजो मोग करता म्हाका तुजी काळजी आसा आमी भार दिता भार दिता आमी भार मातशें वखदां ना जेजू तुका जोड लागतलो म्हाका दी परत घेता भार एक केरला गेले एक स्टोरी सांगतालो एक ब्रदर एक बायल पाटलो घेवन खंय रस्त्यार अशी वयताली जोड पाटलो तो टेम्पोकारान तिचे चुरचुरे पळयले आनी तिका लिफ्ट दिली ती टेम्पोन कितें करता पाटलोच घेवन माथ्यार उबी रावल्या तो टेम्पोकार म्हणटा हिका फुकट आमी लिफ्ट दिली आमची तशी स्टोरी आमी मागण्यांक वयता पाटलो घेवन परत येता तो दिसती कित्याक पडना भार आमचो हुस्को म्हणजे कितें एक डेमोनीक स्पिरीट न्हू ती आत्मो तो दिसती पडना आमचो हुस्को हो आमकां दिसती पडना तो आमी वयता आनी परत येता जेजू सांगता म्हाका दियात आमी आयकना आमी दुसऱ्या चिंतनांनी भरलेली आसता आनी जेन्ना आमी हुस्को काडटा तेन्ना आमी कितें करता जाणा एका सुकण्यांक पयला पिंजऱ्यान घालता न्हू आनी ती उठटा तेन्ना सुकण्यांक कोण पोसता सर्गीचो बाब न्हू तांकां पोसता न्हू त्या सुकण्यांक आनी तेन्ना हांवें त्या सुकण्यांक पिंजऱ्यान घातलें जाल्यार कोण पोसतलो ताका आं दोनी हांव जालो न्हू हांव जर खंयसरी गेली ताका दोनी सुर्गीचो बाब पोसतलो ना न्हू कित्याक हांवें ताका पिंजऱ्यान घातला हांव तेची दोनी जेन्ना आमी हुस्को काडटा तेन्ना त्या पिंजऱ्यान आमी आसता तेन्ना आमच्या सर्गीच्या बापाक कांयच करूंक जायना आमी कोणाच्या पिंजऱ्यान पडली देंवचाराच्या पिंजऱ्यान पडली मागीर तो धनी जालो न्हू आमचो जेन्ना आमी हुस्को काडटा संवसारांतलो सगळो कसलो बारीक बारीक तेन्ना आमी ह्या पिंजऱ्यान आसता देंवचाराच्या आतां देवाक म्हाका कितें बरेंपण दिवंक जाय पूण देवाक जातलें ना न्हू कित्याक हांवें ऑलरेडी हुस्को काडून हांव देंवचाराच्या पिंजऱ्यान पडलेली आसा मागीर आमी देवाक शिंता पूण देव आमकां कितें सांगता बरें तेंच सांगता ताका लागून तो म्हणटा म्हजी उतरां आयका प्रोवर्ब्स 4:20 सांगता न्हू म्हजी उतरां आयका तो म्हणटा म्हाका आमकां सांगता कोणी आतां तांकां तुजें भार काडून म्हाका दी आमी भार दिनात जाल्यार आमी देंवचाराच्या हितून आसता आनी तो आमकां सारको सपोज एक दुयेंसान सारको गुलाम करता न्हू हो रिपोर्ट कर ते रिपोर्ट कर ते हें कर तें कर सगळ्या भितर आमी देवा कडेन येवन पावता मागीर
आमी ऑलरेडी ते गुलामपणान आसा न्हू, हुस्को काडून देंवचाराच्या हितून आमी पडलेलीं आसा. सो आतां आमकां भायर काडटले जाल्यार फक्त देवाचें उतर शिकोवंक जाय. जेन्ना आमी हुस्को काडटा तेन्ना हुस्को काडिना तेन्ना आमी देवा वांगडा आसता आनी देव आमकां सगळ्यो गरजो आमकां दिता. आतां आमकां लॉकडावनार आमकां देव सगळें दितालो न्हू, कित्याक आमी देवाचेर पातयता आनी कोण ना आमकां. हुस्को काडलो जाल्यार कोण ना दितलो आसा न्हू. त्या टायमाचेर जायते जाणां देवाचेर फोकस दवरलो. आनी न्हू म्हाका जायते ब्रदर सांगताले फूल टायम यो, फूल टायम यो, फूल टायम यो देवाच्या कामाक. म्हाका दिसतालें कितें हांव 6 म्हयने कामाक वयतालीं आनी हांव 6 म्हयने देवाचें काम करता न्हू, तें व्हडलें अशें दिसतालें. हांव त्या ब्रदरींक जेजू म्हाका आनी परतें सांगूंक नाका तेंच्यांनी फूल टायम म्हणून. जेजू म्हाजें आयकतालें कित्याक हांव म्हाजेर सारकी डिपेंडेड. हांव जोडटली, हांव 6 म्हयने हें करतलें मागीर हांव देवाचें काम करतलीं. खूब अशेंच जालें म्हाका. खूब जाणांनी सांगताले फूल टायम देवाचें काम कर. हांव कोत्ता न्हू, हांव तुमकां जाय तेन्ना देवाच्या उतराक येता न्हू, तुमकां जाय तेन्ना हांव रिच आवट करता. पूण म्हाका केन्ना फ्री आसता तेन्ना रिच आवट करतालें. हांव इवन बायबल क्लास घेतालीं. आतां रेनी सिजनान सारक्यो एक दीस कोणाक मंडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे सारक्यो आसताल्यो. जेन्ना सिजन स्टार्ट जाल्यार हांव पळय जेन्ना कस्टमर ना म्हाका फ्री तेन्ना हांव फोन मारतालें, आयज तुमगेर येवं बायबल क्लास घेवं. म्हणजे सगळे पवित्र आत्म्यांक बसून वेटींग लिस्टार तूं राव, हांव फ्री जातकूच हांव क्लासी घेतलें. हां तूं राव. लॉकडावनार तेन्ना कळ्ळें म्हाका देव इतली वर्सां कितें सांगूंक सोदतालो. हांव तुका दिता, हांव तुजें हें म्हणून सोर्स, आनी हांवूच म्हाजेरूच डिपेंड रावतालें. मागीर आतां लॉकडावन जाणाचेर फूल टायम क्लासीस, ओन कॉन्फरन्स क्लास हे बीन सगळे टायम आसलो खूब. सगळो टायम म्हणजे चडसो आतां म्हटल्यार देवाक आतां कितें आतां कळना न्हू कोणाक टायम दितलें, खंय वयतलीं कस्टमरां. हांव म्हणटालीं इवन ब्रदरीक ना ब्रदर म्हजी कस्टमर आयल्या ह्या विकाक जायना म्हाका. म्हणजे आमी कितें करता, म्हणजे हांव कितें करतालीं म्हाजेर चड डिपेंडड. पवित्र आत्म्याचेर ना न्हू, देवाकूय ना. जाणा हांव देव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी फिलिपियन 4:19 सगळे स्क्रिप्चर जाणा, पूण ती खोलण्यांनी घालपाक कॉन्फिडन्स ना. एक कॉन्फिडन्स जाय आसता देवाच्या उतरान. ब्रदर खूब फारां टेस्टिमनी दिता न्हू, कॉफयेन साकर घातल्यार कॉफी गोड जाता. हय शुअर, साकर घातल्यार गोड जाता. हय कॉफीन साकर घातल्यार कॉफी गोड जाता. हय जाता सारकें शुअर, सारकें ना सारकें शुअर. तशेंच आमी देवाच्या उतरान कित्याक शुअर ना. तशेंच आमी देवाच्या उतरान कित्याक शुअर ना. हे बरयल्ल्या उतरान कित्याक आमी शुअर ना. आमकां आजून कॉन्फिडन्स येवंक ना. तो कॉन्फिडन्स जर येवंक जाय जाल्यार कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय, सारकी रिगोवन रावंक जाय. तो कॉन्फिडन्स येवंक जाय जाल्यार. आतां देवान सांगलां म्हणजे सांगलां, हांव तुज्या गरजांनी पावतलो म्हणजे सांगलां. इतलो कॉन्फिडन्स देवाचें उतर जाणा पूण कॉन्फिडन्स ना. कित्याक कंटिन्यू तितली नासली. ब्रदर येतालो न्हू आमचो, म्हयन्याच्या म्हयन्या आमकां ब्रदर येतालो ना सिस्टर, कोण ना कोण देवाचें उतर म्हयन्याच्या म्हयन्यान दितालो विकली. आसा कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लम ब्रदर येता न्हू करतलो. कितें जाल्यार कित्याक व्हडलें टेंशन कंटिन्यू कित्याक जाय देवाच्या उतरान. जेन्ना खरें हो लॉकडावन येयलें न्हू तेन्ना कळ्ळें देव आमच्या जिवितान कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तें. ह्या सगळ्या संवसाराच्या वस्तू परस देव इम्पॉर्टन्स कितलो आहा तो. देव खरो न्हू लॉकडावनाच्या टायमार
देवाचें उतर जिवें जालां तें हांवें म्हाज्या जिवितांत पयलें. जे तो म्हणटा हांव तुज्या गोरजांनी पावतलो, एका एका गोरजाच्या वेळार म्हाका देव पावतालो. तो आपल्या उतराक विस्वासी आसा. पूण आमी मातशें आमचें न्हू चिंतप, मातशें हे एक्सपिरियन्स ना पळोवया, मातशें हें करून पळोवया. देवाच्या उतराच्या हाड आमकां करपाची संवय आसा. त्या टायमाचेर कळ्ळें आनी आतां मागीर येतालीं कस्टमर येयला, टेस्टींग येयले खूब, फोन बी मारी ना जेजू आतां नाका कस्टमर, आतां फक्त पवित्र आत्म्याचो, कित्याक ताका खूब वर्सां वेटींग लिस्टार दवरला न्हू हांवें. राव हांव फ्री आसतना तुका हांव आपयतां. हांवें केलां तशें. ताका लागून तुमकां सांगता तुमी करूं नाका, पवित्र आत्म्याक वेटींग लिस्टार दवरूं नाका. तो शिकोवंक तयार आसा. तो म्हणटा जॉन 16:26 सांगता आपूण तुमकां बापा लागीं मागतलो एक शरारती दितलो आनी तो तुमचेशी सदांकाळ तो तुमकां शिकयतलो. आमकां तो शिकोवंक तयार आसा. तो राव रे, हांव केन्ना फ्री आसा तेन्ना तुका आपयता न्हू. हांवें म्हाज्या लायफान हांव जाणा हांवें केलां तें, म्हाका खबर आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगता पयलीं देवाचें उतर आयका. कित्याक सांगता, जें हांवें केलां तें तुमी करुपाक नाका. राव पवित्र आत्म्या. देवान म्हाका खूब शिकोवपाक बायबल क्लासी घरांनी वचपाक दिल्ले. ते मागीर हांवें सोडल्यो, कोणाक दिल्यो कोणाक सोडल्यो, कित्याक म्हाका टायम ना न्हू. ताका टायम आहा. पवित्र आत्मा 24/7 तो सारको जागृत आसा. तो केन्ना न्हिदाना. साम्स 121 तेजेर सांगता आमचो इज्रायलाचो राखणो केन्नाच तो असो वचून जायना. तो सगळो जागृत आसा. आमी जागृत आसा. आमी कान दिता देवाच्या उतराक. म्हाज्या भशेन वेटिंगाक दवरता पवित्र आत्म्या नाका. तो शिकोवंक तयार आसा. ताका फक्त एक कूड जायी. तो कोणाक पळयना. तूं शिकलाय, तूं ग्रॅज्युएट केलाय, तुका वाचूंक येता वो तुका वाचूंक येना बायबल, तूं इंग्लीश जाणाय, तूं कोंकणी जाणाय, तूं मराठी जाणाय, तो पळयना. तो फक्त एक कूड पळयता. तो आपूण ठिकाण करून आपूण ते कूड अवेलेबल आहा जाल्यार तो आपूण 24 hours शिकोवंक सोदता. तो पयला ब्रदर जॉन्सना तेणी कूड दिली, पवित्र आत्मा ताका शिकयता. आमी तयार आसा आमची कूड दिवपाक पवित्र आत्म्या. आमकां कांयच करपाची गरज ना. तो म्हणटा तुका आपूण शिकयतलो. लूक 12:12 सांगता न्हू. पवित्र आत्मा म्हणटा तुका ज्या टायमाचेर तुका कितें उलोवंक जाय, तुका खंयच्या प्रेयर सर्विसीक तुका कोणाक देवाचें उतर घोवायकी दिवंक जाय, हांव तुका शिकयतलो. कोण? पवित्र आत्मा शिकयतलो. आमकां कितें करूंक जाय? आमी फक्त उबी रावंक जाय तेच्या नांवान. तो टेक कंट्रोल करता सगळें. तुका दिसता हांवें बायबल सगळो शिकलें? कोणाक दिसता हांव बायबल शिकल्या खंय सगळी? हय ना. हांवें कितें बायबल क्लास केल्या? ना. हांव तो पवित्र आत्मा शिकयता. तेणी सांगलां न्हू तूं उबें राव, आपूण शिकयतलो. तुका कितें उलोवंक जाय त्या टायमाचेर आपूण शिकयतलो न्हू. आनी तेणी कितें सांगलां, तूं कितें शिकयलां न्हू. जॉन 16:26 पळोवया. 14:26 पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शरारती मुणगे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट उगडासाक तुमच्या मनान हाडटलो. म्हणजे तेणी कितें शिकयलां आमकां तो आमकां उगडासाक हाडटलो. एग्जाम्पल, शीस शिकलेले शीस जेजूचे ना न्हू, ते खारवी आसले. तांकां कितें शिकयल्लें, पूण ज्या टायमार तांकां जेजूक दवरताले तांकां पवित्र आत्मा येवंक नासलो न्हू. तांकां कांय खबर ना कितें करूंक जाय. ते भिरांतीन भरले आनी जळा मागा पडले न्हू. आनी जेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मा येयलो न्हू, तांकां जेजून तांकां कितें शिकयल्लें न्हू, तें कोणी उगडास हाडलें तांकां
पवित्र आत्म्यान. ताका लागून आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय. जेन्ना आमी आयकता न्हू, ज्या टायमाचेर तुका उबें रावताय न्हू देवाचें उतर परगटू, तें तुका उडासाक कोण हाडटा? तूं शिकला तें पवित्र आत्मो. जर तूं देवाचें उतर शिकोवंकूच ना आनी कितें उलोवंक सोदता तुका जातलें? तुका उडासाक कितें हाडटलो पवित्र आत्मो? जावचें ना न्हू. तूं देवाचें उतर शिकल्यारूच. आतां तूं कंप्युटर यूज करता न्हू, आतां कंप्युटरान तुवें कितें सेव केलां तें येतलें. आनी जर तुवें सेव करूंक ना कांय जाल्यार तुका कितें येतलें? फायल नॉट फायंड. तशेंच आमी जर देवाचें उतर शिकोवंकूच ना, आयकोंकूच ना जाल्यार आमी सांगलें पवित्र आत्म्याक शिकय म्हणल्यार तो कितें शिकयतलो? तो म्हणटा कितें? तूं शिकला कितें, तुका आपणें शिकयलां तें आपूण तुका त्या वेळार उगडासाक हाडटलो. ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय. एक मिनीट बसून आमी मेवलें आमकां एक चान्स देवाचें उतर. मोबायल आसतात न्हू, देवान आमकां सगळ्यांक ब्लेस केल्या, आशिर्वादीत केल्या. आनी मिडियानूय आमकां जायते वाडयले आमकां न्हू, जायते आमी शिकोवंक शकता. सो आमी खंयसरूय असले प्लग केले देवाचें उतर आयकलें न्हू, जाता जाल्यार नोट्सूय बरयले आमी. कोण आमकां विचारतलो तूं कितें करता काय म्हणून? विचारता पूण आमकां खबर आहा न्हू कितें इम्पॉर्टन्स तें. आमी कितें करता तें बरें करता म्हणून आमकां खबर आसा न्हू. सो आमी आतां कितें करतलीं? देवाचें उतर आयकतलीं? आमकां पेखोवणी जाय जाल्यार आमी प्रिचरा फाटल्यान धांवतलीं? कितें करतलीं? स्कुलान आमी कितें करतालीं? स्टडी करतालीं. ते बायबलूय एकी कडेन सांगता 2 Timothy 3:16 सांगता स्टडी. बायबल म्हणजे स्टडी करा. आमी कितें करता? बायबल वाच सांगला न्हू आमकां, वाचता. वाचल्यार उडास जाता? आमी स्कुलान वयताना वाचून वचून पेपर बरयतालीं? स्टडी केल्यारूच आमकां तें देवाचें उतर तें स्टडी केल्यारूच स्कुलान आमकां तें आन्सर बरोवंक येतालें. तशेंच देवूय आमकां म्हणटा देवाचें उतर स्टडी करा. आमी कितें करतलीं आतां देवाचें उतर? स्टडी करतलीं न्हू, एक पॅरेग्राफ. आनी जेन्ना तुका गरज न्हू, केन्ना टेस्टी येता न्हू, तें तुजें उतर पवित्र आत्मो तुका उडास आसतलो. हें उतर उलय आनी तूं सेट फ्री जा. जायते खोपो आमकां कितें जाता? दुसरी आसा डिपेंडंट रावता न्हू आमी. आमकां जेजू दुसऱ्याचेर डिपेंड रावंक शिकयना. तो आमकां शिकयता तूं हेजेर राव म्हणून, तुजेर डिपेंड, देवाच्या उतराचेर डिपेंड राव. आनी तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करतलें. केन्ना? कंटिन्यू आसता तेन्ना आमी देवाच्या उतरान सदांच रिगोवन आसता न्हू. तेंच उतर आमकां सगळ्या दुयेंसांतले, सगळ्या प्रॉब्लमांतले आमकां स्वतंत्र करता. ताका लागून आमकां जाता तितलें न्हू आमी देवाचें उतर शिकोवया. आमी जेन्ना शिकतलीं तेन्नाच आमकां दुसऱ्यांकूय शिकोवंक गावतलें न्हू, दुसऱ्यांकूय आदाराक पावोवंक गावतलें. आनी दुसऱ्याचे प्रॉब्लम केल्यार हांव म्हणटलीं की हांव म्हाजें प्रॉब्लम हांव कितें हेका सॉल्व करूंक न्हू. जेन्ना तूं स्वतंत्र जातलें तेन्ना तूं दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र करपाक इजी जातलें न्हू. आनी आतां हांव सांगतालें न्हू, आतां हांव सारकें देवाचेर फाटी येता फूल टायम. आतां पवित्र आत्म्याक सांगता वेटींग लिस्टान ना, तुका जाय तूं यूज कर, तूं उलय तोंडानसून. तूं उलोवंक तुका कूड जाय न्हू, घे तूं यूज कर जाय तितली. आतां ना, आतां वेटींग लिस्ट ना. आतां कोणी सांगलें न्हू आं येता. पयलीं कितें रा पळयता हांव टायम बीन. सो आतां आमकां कितलें जाता तितलें न्हू आमी गरज तितलें देवाचें उतर शिकोवया आनी आमी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आदाराक पावया. तेच देवाची खोशी. देवाची खोशी कितें? दुसऱ्याक आमी आदार दिवपाचें न्हू, मोगान जिवपाची, बोगसोणी.
आमकां भोगसणें बीन जाय जाल्यार न्हू जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगून रावता न्हू, देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसता न्हू, तेन्ना न्हू रोखडेंच आपूण जाता. हे सगळें न्हू भोगसणें बीन आमकां टेंशन घेवपाची गरज ना. म्हाका हेका भोगसोंक जाय तेका तूं फक्त देवाच्या उतरान रिगून राव. आपशीनूच न्हू तुका सगळें देव सांगता न्हू, सोद सर्गीचे रास, हे सगळें तुका फाटल्यान येतलें. तुका भोगसणें दिवंक जाय ते सगळें तुज्या फाटल्यान येतलें मनशां. तूं फक्त कितें करूंक जाय, सुरकीचे रास सोदूंक जाय, देवाचें उतर शिकोवंक जाय. हे देवाचें उतर हांव पयलीं शिकतलीं. तुका कितें जाय सगळें देव म्हणटा फक्त सुरकीचे रास सोद. आतां आमी पळयता न्हू केन्नाय अशें पळयता संवसारान पळयता न्हू, संवसार न्हू बायबल परतो करून दाखयला आमकां देवचारान. सर्गीचे रास सोद म्हटल्यार आमी संवसाराचे रास सोदता. बायबल एक सांगता आमकां, संवसार एक सांगता. पयला केन्ना चिंतून बायबल वाचतना पळोवंक जाय संवसार आमकां कितें सांगता. ऑपोजीट आसता आनी बायबलांतलें ऑपोजीट आसता. आतां देव सांगता आपणाचें फक्त तुमी कितें करात, देवाचे रास सोदात, हेर वस्तू तुमचे कडेन येतल्योच आनी येता. फक्त आमकां एकूच गरज आसा, हे देवाचें उतर शिकोवंक जाय. तेका लागून तो प्रॉवर्ब 4:20 सांगता, प्रॉवर्ब 4:20 सांगता, म्हजी उतरां आयक, म्हजी उतरां आयक. देव म्हणटा म्हजी उतरां आयक, फक्त म्हजी उतरां आयक. आमी कितल्या उतरांनी भरलेलीं आसा न्हू. डॉक्टर रिपोर्ट, संवसारान घरांतली ह्यो सगळ्यो वस्तू सगळी बुडलेली आसा. आमी बारान चेपलेलीं आसा. कित्याक ती उतरां आमी आयकल्या न्हू. आमी देवान कितें सांगलां, म्हजी उतरां आयक, ती उतरां आमी आयकूंक ना. जाता तितलें आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आनी तें देवाचें उतर शिकल्यारूच आमकां कळटा आमी कशें आमचें टेस्ट येता. आमकां येता न्हू टेस्टी, एक रिपोर्ट सांगतलो. मातशें कितें जाल्यार आमी डॉक्टरागेर गेल्यार डॉक्टर रिपोर्ट सांगतलो. आतां जर ही टेस्टीक आमी देवाचें उतर शिकोवंक ना जाल्यार त्या रिपोर्टा कडेन आमी कशीं उलयतलीं. जातलें उलोवंक ना न्हू. आतां आमकां देव एक सांगता उतर म्हणजे तेणी बरोवन दवरलां की आमकां सगळ्यांक तेणी पेखयल्या. 1 Peter 2:24. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 1 Peter 2:24. खुर्सा तेणी आमच्या पातकाचो बार आपले कुडीचेर उबारून गेलो. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोच्या खातीर तेणी अशें केलें. ताच्याच गायांनी आमी बरी जातली जाल्या न्हू. कितें म्हणटा तो आमकां, आमी खूब फावट म्हणटा न्हू आमकां दुयेंस आमच्या पातका उद्देशी येयलें न्हू म्हणिना. पूण जेजू सांगता आमकां 1 Peter 2:24 आपणी तुमची पातकां उबारून येयली. आमची पातकां उबारून येयली म्हणटा खुर्साचेर. पातकां उरली आमची? आं आमी पातकी जाली आतां? तेणी आमची पातकां केन्ना येयली? खूब वर्सां जालीं न्हू. 2023 वर्सां आयजाया प्रवाद्यान बरयलेलें आसलें तेन्नाय खूब वर्सां जालीं. आमची पातकां घेवन मेलो. सो आमी आतां पातकी उरल्या? आं वी आर सिनर. कित्याक? तेणी घेवन मेल्यो. कित्याक मेलो तो? आमी त्या पातकाक फाट करूंक जाय.
आनी एक नितीवणपणाचें जिवीत, रायचसनेस म्हणजे देवाचें जिवीत, देवाच्या मुखार उबें रावपाचें जिवीत. तेणी पातकां घेवन मेळ्ळो, आमी देवा मुखार वचोंक शकता स्ट्रेटली. ओल्ड टेस्टिमेंटान आमी देवा कडेन वचोंक जायनासलीं. मदीं एक मजेस्ती आसतालो, याज्ञीक आसतालो. इवन आमच्या पातकाचे मनशाच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय जाल्यार एक मनीस आसतालो, तो बीन पवीत आसूंक जाय आसलो. तो जर पवीत ना तोय त्या हितून मरतालो, व्हणो आसतालो. आनी पांयांक एक हें बांदतालें, घंटा आवाज येवच्या. इतले खोर पातकाचे बोगसणे आसले. पूण जेजून आपुणूच आमच्या पासत एक सॅक्रिफायस जालो, एक मेंढरो जालो. कित्याक आमी पातकी संवसारान न्हू, आमी एक नितीवण, आमी आमचे वस्तुकी नितीवण न्हू जेजू खातीर. आनी नितीवण म्हणजे आमकां सारको रायट दिलो तेणी देवा मुखार उबें रावपाक जेजून खुर्सार मरून. आमी वचोन देवाक सांगूं शकता, भासाभास करूं शकता देवाक, कित्याक जेजू खातीर, तेज्या रोगता खातीर. आनी आमकां एक म्हणजे आमी देवा भाशेन जाता, जेजू भाशेन जावच्या खातीर तेणी अशें केलें. आनी तेच्या गायांनी आमी बरी जातली काय झाली, तेच्या गायांनी आमी बरी जाली. दिश्टी पडटा आमकां बरी जाली. भावात म्हणजे कितें, हें आतां उतर बरयलां न्हू, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, हांव सोत मानता तो म्हाजो भावात. हांव तेजेर दिसना तें म्हाका, पूण हांव तेजेर सोत मानता की तें तेच्या गायांनी हांव बरी जाली. आमकां कितें सांगता तो तेच्या गायांनीच बरी जाली म्हणटा न्हू. काल आमची कॉन्फरन्स क्लास आसता 7:30 भायल्या UK. थंय एक भयण आसली, ती कामाक वचनासली कितले दीस जाले, पांय तिचो जमनीक लागनासलो. तिका हांवें सांगलें थोडे आमचे क्लासी चालू आसतल्यो, तुका हांव समजयतां कितें करूं, पळयतात मग तुका समजयतलो कितें करूंक जाय आनी कशी पेकोवणी घेवंक जाय. सो तिका आमी हेंच 1 Peter 2:24 अशेंच एक्सप्लेन केलें, तुमकां पळय एक्सप्लेन केलां तशेंच एक्सप्लेन केलें. आनी तिका सांगलें तेच्या गायांनी तूं ऑलरेडी बरी जाला, तुजो पांय ऑलरेडी बरो जाला. कित्याक तेणी ऑलरेडी तुज्या पांयाची दूख आपल्या पांयाचेर घेतल्या आनी तेजो पांय तुका दिला, बरो पांय. म्हणजे तो तें एक्सप्लेन कोत्ताना तिका, आनी तिका सांगलें फक्त तूं दोळे धाप आनी फक्त एक पिक्चर कर, चित्र काड जेजूचे खुर्साचेर. पळय तेजे खियो मारला, ते दोपरां फुटल्या, दोपराचो रोगात वत्ता, सगळे पांयान ते हें जाला. ती दूख कित्याक घेतल्या तुज्या पांयांक लागून तेणी तुज्या आपणाच्या पांयार घेतल्या. आनी दोळे धापून तिका आमी 1 वा 2 मिनटां कितें म्हणूंक लागलें, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी बरी जाली. ती म्हणूंक लागली म्हाजो पांय जमनीक लागता पूण आपणाक स्टेप घेवपाक दुखता. परत कंटिन्यू करूंक लागलें तिका, तूंच म्हूण आर्गा तुका जेजू. आनी मागीर तिका सांगलें आतां आमचे क्लास काबार जावना, आनी फुडें आसा तें देवाचें उतर आयक. तूं तें देवाचें उतर आयकता म्हणसर तुजो पांय सारको क्लियर जातलो, म्हणजे क्लियर दूख सगळी वयतली, ऑलरेडी गेलेली आहा, तुका ती आजून इमॅजिन करूंक जायना. तुजो फोकस तूं देवाच्या उतराचेर घाल, आयक आनी ती दूख देव एकदांच करता. जेजू आमचो सेट फ्री म्हणजे सेट फ्री एकदांच करता. पूण आमचें इमॅजिनेशन, आमचें चिंतप म्हणजे तशें, म्हणजे आमकां सारको फेथ, सारको कॉन्फिडन्स ह्या उतराचेर ना म्हणटकूच तें आमकां रोखडें दिश्टी पडना. खरेंच तिणी कितें सांगलें, मागीर तिणी टेस्टिमनी दिली, आपणाक कामाक बीन वचोंक जायनासलें, पांय आपणाचो जमनीक लागून आतां आपूण चलता. पूण तिका सोत मानपाक कित्याक देवाचें उतर कंटिन्यू ना न्हू. ती म्हणटा फाल्यां येत जाल्यार, कित्याक आमकां खबर ना न्हू, आमी थंयच आसलीं. आमकां दिसतालें न्हू फाल्यां पेन येतली परत, आयज गेली जाल्यार दिसनासलें. ताका लागून आमी कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान. ताका लागून आमकां कळना, म्हणजे आमकां कॉन्फिडन्स ना. हें देवाचें उतर एकदां मुटलें, एकदां बरयलें म्हणजे बरयलें आनी तें सेट फ्री जालें. आमकां कोणाकूच कॉन्फिडन्स ना न्हू. ताका मागीर तिका कॉन्फिडन्स सांगलें, हें देवाच्या उतराचेर सारको कॉन्फिडन्स धर की तूं सारकी बरी जाल्या आनी तुका परत जावचें ना. आनी सपोज तुका एक इस्कुलान वयताना आमकां टेस्ट येता न्हू परती, तशेंच आमकां तुका जर टेस्ट येयली जाल्यार तूं परतूय तेंच पळय न्हू, जेजूकूच पळय न्हू खुर्साचेर. आनी तुवें कर न्हू, आमी कितें केलां तुजेर हात दवरला की तुका हांव परत येवन हात धरतली.
आतां आमी फोनाचेर कोणाचेर हात दवरिना न्हू, आमी शिकयता बरें न्हू शिकयता तें, कित्याक आमकां जेन्ना परत कितें जालें जाल्यार आमकां कितें जालें आमी परत तें करूं शकता न्हू. तें आतां आमी डॉक्टरागेर गेलीं, डॉक्टरान टॅबलेट दिली, तितून तुका बरें दिसलें आनी परत 8 दिसांनी परत जालें, परत दोतोरागेर धांवतलें काय टॅबलेट आहा ती घेतली. थोडी कितें करतली दोतोरागेर वयतली, थोडी टॅबलेट आहा ती घेतली परत न्हू, कित्याक त्या टॅबलेटीन म्हाका सेट फ्री जाला. तशेंच हे उतरान म्हाका आतां सेट फ्री जाला, फुडें टेस्ट हें उतर आमकां सेट फ्री करचें ना. देवाचें उतर कितें सांगता आमकां, एब्रामाची चीट 13:8 काल आयज फाल्यां सदांकाळ हांवूच तो. हें देवाचें उतर सदांच चलतलें, आयज चल्लें फाल्यां चलतलें फुडेंय चलतलें न्हू. सो आमकां कितें आसूंक जाय, कॉन्फिडन्स आसूंक जाय देवाच्या उतराचेर, हें सदांच आमच्या जिवितांत काम करता म्हणून. तशें न्हू हिलींग खूब जाता. देवाची खोशी आमकां पेखोणी दिवपाची, ही देवाची खोशी, देवाचे डिजायर आतां आमकां कितें आमी बरी सुभामपणाचें जिवीत जिवपाचें, कसलें दुयेंस नासलेलें, पिडा नासलेलें, देवाची खोशी ही. पूण आमी ती देवाची खोशी, देव आमकां हिलींग दिता, हिलींग दिलें. चड गरजेचें हिलींग कशें सांबाळूंक जाय तें. हिलींग मेवलें, तुका हिलींग कशें सांबाळटलें. आतां ब्रादर कितें शिकयता आमकां सदांच, हें हिलींग कशें सांबाळूंक जाय आमी तें. देव आमकां पेखोणी दिता ती कशी आमी सांबाळूंक जाय ती देवाच्या उतरान, तें आमकां शिकयता न्हू. आयकूंक ना देवाचें उतर, तें आमकां शिकयता कशें आमी ही पेखोणी दवरूंक जाय ती. म्हाकाय लायफ लास्ट इयर दोतोरान व्हडलो रिपोर्ट एक दिलो, म्हणजे तेज्या हिसपान तें व्हडलो, पूण आमच्या मुखार तो धाकटुलो, कित्याक देवान ऑलरेडी आमकां बरोवन दवरलेलें आसा न्हू. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, दोतोरान सांगलें पासून जाल्या. एक धाकटुली म्हाका पूय येयली फाटल्यान फाटीक, आनी म्हाका ती पूय न्हू बेश्टी. दोतोराक दाखयलो, तो म्हणलो तुका कितें तरी लागलां आनी तेची एलर्जी जालो. ओके, तो म्हणलो शेक मार आनी हें कर. कोत्ता आमी शेक मारता, हें कोत्ता, कांय जायना, फुटली. आतां फुटली न्हू, जालें केसोय दिसता. आमी म्हणटा न्हू कितें नांवां दिल्या आमी डॉक्टरान कोणीक, ती फुटली. फुटली तरी तो सारकें जायना, तरी ती वचता. आतां आमकां आमची जाणटी बीन कितें करता, तेंचे एक्सपिरियन्स कितें, गांवठी वखद लायलें म्हणटकूच बरें जालें न्हू. म्हाका म्हणूंक लागली आपणाची ससुरी यो थंय गांवठी वखद लाय, तें सगळें भायर सरतलें. तें सगळें आख्खें फुडलें, आख्खी अर्दी फाट म्हाजी सुजोवन येयली तें लायना फुडें. आनी किटकिटे मारूंक लागलें, बेगीन बेगीन काडलें, पुसलें, शेकलें परत. आनी तेंच्या हाचेर संडे आसलो, डॉक्टर एकूय डॉक्टर ना, गव्हर्मेंटान गेली थंयसर सर्जन डॉक्टर ना, तेंच्यांनी ती पू जालो सगळो भायर काडलो. आनी ती म्हणूंक लागली आतां तूं आमकां हांगा म्हापसा न्हू हाजिलो थंय वचोंक जाय. थंय येयली, तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो, सगळें तुजें हाय. तुका म्हणलें कितें युरीन इन्फेक्शन, डायबिटी आनी सगळे खूब रिपोर्ट्स हाड. हांव म्हणटा ना, हांव जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या. ती सांगता पूण जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या तितून तकलेन. आनी अशें जितलें हांव म्हणटा न्हू तितलें ती रिपोर्ट दिता. तूं सिरियस, तुका आमी हांगा एडमीट करूं शकना. हांव जितलें देवाचें उतर उलयता न्हू, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्यार, हांव जाल्यार जेजूची क्रिस्ताची खूण, तितलो तितलो युरिनान तुजें हाय दाखयलें म्हणलें. म्हणजे आतां उलयलें न्हू, परत रिपोर्ट केलो युरिनाचो, मातशे वक्तान गेली आनीक सांगूंक लागलें. म्हणजे तूं जितलें देवाचें उतर उलयता तितलें तुका हाय रिपोर्ट. आनी म्हाका म्हणलें तूं हांगा कशेंच तुका आमी दवरिना, तुका बांबोळेकूच धाडूंक जाय. आनी आतां बांबोळे वयता म्हणून मातशें सांगूंक जाय न्हू सोयऱ्यां, मातशें क्लोज आहा तांकां. बाक सांगलें बांबोळे नाका म्हण लागलो, कित्याक बांबोळे ना म्हणलो बॅड, आनी बांबोळे नाकाच, फाल्यां आपूण म्हणून तुका प्रायवेटान दाखयता. परत घोवाची भयण म्हणटा बांबोळे जावन नाका, सगळ्यांची भिरांत अशी आसा स्ट्रॉंग होल्ड बांबोळेचे. एक्चुली बांबोळे बरें जेजूच्या नांवान जर वचत जाल्यार ते आमकां बरें ट्रिटमेंट दिता. आमी सगळे डॉक्टरांकूय हातीन घालूंक जाय. हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटल JMC
तितून आमी देवाकूय जाल्यार हातीन घालूंक जाय न्हू सगळ्या सर्वेस्वराचो आत्मो सॉरी डॉक्टरा सर्वेस्वराचो आत्मो डॉक्टरांचेर आहा देवा म्हणजे देवाचो फावर म्हजेर आहा ते आमकां कांय करूं शकना न्हू सो आमी जे कितें फोकस जाला कोणाचें एक कितें जाल्लें केस म्हणटकूच ते बांबोळे बरें न्हू अशें करून दुसरे दिसा प्रायवेटान गेलें सेम तसोच डॉक्टर असो बेश्टयता सारको म्हणजे तुका हें करूंक जाय तूं एडमीट जावंक जाय तुजें सगळें करून हें करून ओके तूं कर कितें करता तो कर कित्याक हांव जाणा न्हू हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्यार आनी तो सांगता कितें म्हणजे हांव बारीक कितेंय जालें हांव साम्स 91 लास्ट लायन म्हणटा देवान आमकां ल्हान आमकां पासत मागल्या लॉंग लायफ गॉड हॅज सॅटिस्फायड सो हांव म्हणटाली हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्यार आनी हांव नातरां पंटुरां पयतली म्हाका कांय सांगना तो सांगता एडमीट केलें हें केलें आनी आतां म्हाका फावटा सांगलेलें न्हू डॉक्टरान ते दिसा सकाळीं हांव उठली एक सॉंग्स घातले बरें इंग्लीश वदी जाल्यार जिजस सन ऑफ द लॉर्ड ते घातले बरें आयकलें खूब फार आयकलें आनी ती येयली म्हाका तुजे सर व्हिलचॅरार हांवें म्हणलें व्हिलचॅरार नाका हांव चलतां कित्याक हांव बरी आहा न्हू हांव जेच्या गायनी बरी जाल्या म्हाका कित्याक व्हिलचॅर आनी तेंच्यांनी म्हाका खुर्चेर वचून येयली ती हातीक धरून ना व्हिलचॅरार बसूच म्हण लागली आमकां रिस्क घेयना डॉक्टरान सांगलां म्हणटकूच बरें एक बसलें हांव म्हणलें जेजू बरी हांव बरो म्हाका म्हणजे एक इमॅजन म्हणजे हांव बरी ते व्हिलचॅर न्हू आं म्हणजे हांवें बरी इमॅजन केलें हांव खंयचे तरी बसलें देवाची भुरगीं बरी आपल्या म्हाका दुखलून व्हरता आनी ते खुर्चेर बसली आनी ते सॉंग्स आहा न्हू म्हाज्या तकलेन हांव ते कितें सांगता तें आयकना ते सॉंग्स म्हणटा आनी म्हाका संवय आहा पांय अशें धरून हालोवपाची हांव बरी पांय हालयता आनी म्हाका खबर ना कित्याक हांव ते सॉंग्स आयकता न्हू काडला तरी पूण म्हाज्या काना कडेन ते सॉंग्स खूब फार आयकलां आनी हांव म्हणटा डॉक्टर येयलो आनी तांकां सांगपाक लागलो तेका पळोवया म्हूण लागलो पांय हालयता पळय तेजें आतां ऑपरेशन जावपाच्या फाटीच्यान पांय हालयता पळय सुशेगाद म्हाका तेन्ना हांव बेगीन सकयल घालून आनी हांवूय हांसली कित्याक म्हाका खबर ना न्हू आनी म्हाका मात्तूय भिरांत ना कित्याक हांवें ऑलरेडी जाणा न्हू रिपोर्ट म्हाजो कितें तो आनी पूण तरी रिपोर्ट जाणा चड म्हणजे सांगली खंय आमी रिपोर्ट जाणा पासून जाल्यार कितें केलें मिस्टेक हांवें दोतोरान म्हाका फावोवपाक घातलें सगळी गुंगी घातली हांवें कितें म्हटलें जेजू म्हाका जॅम घाल आनी दोतोराक कितें जाय तें करून दी पळय आमी दोतोराक कितें जाय तें कर म्हणून सांगा जेजू तूं म्हाजें ऑपरेशन कर थंय म्हाजी मिस्टेक जाली आनी हांव खरें हांवें कितें सांगलेलें न्हू तांकां नर्शीप आसात ती नर्शी कंप्लेनां करताली आमकां पेमेंट सारको दिना तेंच्या पासत मागलें आनी हांव खरें न्हिदलीं म्हाका कांय खबर ना आनी बॅडीर घालना खबर घालो आनी जालें सद्दां म्हाका भाव बँडेजी काडटा आनी एक दीस भाव बिजी आहा म्हणून आमच्या फाटल्यान एक डॉक्टर आसा हालींच जाणा तेजे कडेन हांव बँडेज करूंक गेली 2 दां ते म्हाका म्हणूंक लागलें दी पळय डॉक्टरान कितें केलां तें तुजें एक्चुली डॉक्टर ते बांबोळे जाण आसले आनी हांवेंनूय म्हज्या डॅडीचें पयलें आतां येदो घावो जाला न्हू आतां येदो आख्खे फायटा न्हू रावंड आख्खे काडटा भितरले ते डॉक्टरान कितें केलां जाणा तुजें आख्खें फाळूंक ना इतलो कुडको सांडला ताका लागून तूं तेजे कडेन परत चड आनी ताका विचार कित्याक सांगला तो हांवें म्हटलें एका विचारल्यार तो मातसो तो बँडेज असो बँडेज करतना अशी फाट जाल्यार कित्याक गो तूं फडफडटा हो म्हणटालो हांवें म्हणलें हेका आनी कितें विचारतलें हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या वयता एक दीस म्हाका म्हणूंक लागलो तो तुज्या हितून हें केलां पू जाला परत हांवें म्हणलें पू कसो जालो फावला न्ही ना तोच जाता म्हणून म्हणजे आतां म्हाका खबर आहा म्हाका तेणी सांगलां म्हणून पूण हांवें ताका विचारूंक ना कित्याक बेश्टें हें न्हू तेणी म्हाका परत म्हणूंक लागलो कितें जाणां आतां ते भितरले काडपाक सगळें ओडून मातेर एक मिशीन घालूंक जाय आनी तें ओडून काडूंक जाय पायपां ओके आनी तो डॉक्टर सारको ब्लेस आं तेजी रशेत बीन सारकें ब्लेस त्या मिशिनाकूच कितले 10,000 म्हाजी भयण सांबाळ्ळी 990 म्हणून ते अशी 9,900 हें म्हणूंक लागलो आनी मागीर तो सांगूंक लागलो मागीर जालें पयशाचें अरेंजमेंट घातलें आनी मिशिनाक 2,000 दिसाक भाडें त्या मिशिनाचें तें घालून सुद्दां भितरलें ताका 10,000
आनी अशें पायपां घगी घातली आनी ते घातले. आनी आमी कितें करतालीं सदांच भावाक मागीर त्रास नाका म्हणून भयणीचो घोव आसलो ताका घेवन आमी टेबल सीट वयतालीं आनी येताना आमी बसीन येतालीं. आतां हे मिसीन घेवन बसीन गेल्यार लोक सगळो पळयतलो हें आनी कितें एंटीन वायरी सगळ्यो. आतां रिक्षाय ना थंयसर. मागीर आमी पयलीं भयणीच्या घोवाक फोन मारलो हांव हें जालां तर तुमी टेबल सीट बसता जाल्यार आपणाक कांय ना आपूण व्हरता. सर ओके म्हटलें कित्याक हांव आमचो फोकस खंय जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या न्हू त्या मिशिनाचें कितें म्हाका. ते पेपर घातले ते बॅग आसलें पेपर काडले बॅगान घातले आनी टेबल सीट बसून गेली आमी. आनी 2 दीस म्हाका सारकें तें मिशीन आतां खंय हेंचो टॉयलेट भायर लोक कितें म्हणटलो सगळें भितरूच. आनी तिसरे दिसा बीन पावल्या हांवें म्हणलें च्या हें म्हाजें काम म्हाका न्हू हें मिशीन हांव ऑलरेडी बरी जालें आनी 15 दीस सांगलां. हांव म्हटलें हें म्हाका न्हू. आतां हांव कितें करूं पळयतात मागीर सांगलें म्हाका एक मोबायलाचेर सॉंग्स घाल म्हणून. मोबायलाचेर सॉंग्स घातले हांवें आराधना हिंदी आनी ते आयकत रावली हिंदी हें घातलें आनी आख्खो दीस आयकलें जेयताना पासून तेंच आयकलें. सांज जाता न्हू तें मिशीन आपुणूच भरलें. हांवें पळोवंक ना म्हाजे भयणीन पळयलें पळय म्हणालें आगो तें मिशीन भरलें मुगो तुजें. बेगीन आमी एक नंबर आसलो सर डॉक्टराचो न्हू सिस्टरीचो ताका फोन. ती म्हणाली ते सगळे लायटीचे चालू दीस आनी रात लायटीचेच तें लायट बंद करा सगळें बंद मिशीन बीन बंद करा आनी फाल्यां सकाळीं घेवन या. आमी आपली 5वे दिसा गेली तेणी काडले आनी सगळे 10,000 डस्टबिनान उडयले सगळे म्हणजे वॅल्यूच ना. आनी म्हणूं लागलो तुका आनी मिशीन घालपाची गरज ना जालें सारकें. म्हणजे कित्याक जालें हें देवाचें उतरां 15 दीस खंय आनी 5 दीस खंय. कित्याक ते आनीकदां घालपाक आसलें आनीक 10,000 8 दिसांनी परत दुसरें घालपाक जायना जाल्यार. सो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर सारको कॉन्फिडन्स दवरता न्हू आनी तो दोतोरूय न्हू गेलेले खबर न्हू बँडेज करूंक गेले कितें ना कितें सांगताच आसतालो वाडला तुजें हें वाडलां आनी चडयत आसतालो इन्शुरन्स. सगळीं जाणां अजाप जालें म्हाका इतलें दिलें आनी हांव जें हाडा जाल्यार तरी तो चडयता आनी स्टॉपूच केलें कित्याक म्हाका घोवय पळोवपाक लागलो दुसरे दिसा. आनी हांव देवाचें उतर उलयच रावलें तुमी करूं नाका तशें हां दोतोर सांगता तें करा कित्याक तितलें कॉन्फिडन्स जाय देवाच्या उतराचेर. आनी जालें आनी तो न्हू एक रिपोर्ट म्हाजी भयण सारकी भियाताली. हांव ताका कितें करताली हाडयताली अशी पळय 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. डॉक्टर कितें सांगू हांव म्हाका इतल्या बेगीन कितेंच जावपाक ना हांव नातरां पोंटुरां पळयतलीं. साम्स 91 लांब हावस म्हणटा लॉंग लायफ म्हणजे कितें हांव सगळें नातरां पोंटुरां म्हणजे हांव इमॅजिन करतालें सगळें हांव पळयतलीं तेज्या बगर म्हाका कांयच जावपाक ना. मागीर जालें कितें डॉक्टराचे रिपोर्ट कंटिन्यू आसता. मागीर म्हणालो म्हाका तुका आतां सर्जरी करूंक जाय गायाची पेक्सोना. तरी हांव तेच 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या आनीक परत एडमीट जावंक जाय. एडमीट जातलें जाल्यार वांगडा जाय न्हू रावपाक भयण एकलें आनी मागीर परत दुसरें येता वांगडा पूण दुसऱ्यांक त्रास नाका न्हू. मागीर आमी दुसऱ्या डॉक्टराचें कन्सल्ट केलें घाव पेकतलो काय कितें तो. आमकां खबर आहा म्हाका खबर आहा म्हाजो घाव पेकतलो कित्याक हांव जाणा जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. तरी आमी गेले तो डॉक्टर म्हणलो कांय ना घाव पेकतलो कांय सर्जरी बीन करपाची कांय ना घाव इल्लोसो आहा. आमी आनी वचोंक ना डॉक्टराक वचोंकूच ना घाव पेकलो. इमेजीन केलें कितें जाणा तेज्या पयलीं न्हू जायतीं वर्सां पयलीं जेन्ना हांव जेजूच्या भितर सरतानाच न्हू जेजूच्या मागण्यांत भितर सरतानाच म्हाजो डॅडीक आख्खे फाटीक घाये जाले सगळे आनी डॉक्टरांनी बांबोळे सगळे पोकारलेले. आनी तेन्ना डॉक्टरान कितें सांगलेलें ते 6 म्हयने ताका पेकपाक आख्खे फाटीक पळय घाये बारीक बारीक पुयर तेच्यानी पावडून येदे केल्ले 6 म्हयने पेकपाक लागतले आनी 3 म्हयने तो हॉस्पिटलान उरतलो. डायबिटीज ताका हाय आहा. आनी हांव तेन्ना तितलेंच उतर नको आसलें तितलें पूण म्हाजें ज्या वांगडा म्हणजे जेजूक हांव सांगतालें तुका कितें जाय तें कर. तिवूस बीन हांव हॉस्पिटलान बसून करताली कापुचीचो तिवूस सगळें तें शिकलेलें हांव. आनी तें करता करता न्हू 22 दिसांनी डॉक्टर 3 म्हयने उरतलें सांगलेलें आनी 22 दिसांनी डॉक्टर येयलो आनी म्हाका म्हणल्यार तुजें बँडेज कोण करता जाल्यार तुमी घरा व्हरता
हांवें हय म्हटलें, कित्याक आमच्या सायटीक एक नर्स आसली, तिका हांवें विचारलें, ती म्हणली हय करता. मागीर आमी 22 दिसान तेका घरा आयलो. 6 म्हयने म्हणटाले न्हू, 1-2 म्हयने जाता म्हणसर न्हू आख्खे फाटीचे तेचे घाये पेकले. वयल्यान तेणी न्हू इन्शुरन्स बीन कांयच घेयनासलो. आमी तेका फर्स्टान एक कोडू कसलेंय वखद दिताली, 2 टायम शीत जेयतालो. डायबिटी हाय, 2 टायम शीत आनी घाये फाटी. तरी जावन न्हू जेजून तेजे सगळे घाये 1-1.5 म्हयन्या भितर सगळे घाये पेकले. ती टेस्टिमनी म्हाका उडाशिल्लो. जेजू जरी त्या टायमाचेर म्हाका तुजें उतर खबर नासलें तें जिवीत दिता तें, त्या टायमाचेर तूंच आसलो, तूं जिवीत दिता, तेन्ना तुवें तेजे घाये सगळे पेकयले, तर म्हाजें कांयच न्हू. मागीर हांवें डॉक्टरागेर वचपाचें हें केलें. पूण हांव तो घावो आसतना रीच आवट करताली, कोणी बरो ना तेंगेर वयताली, कित्याक फाटीक न्हू तें कांय कळनासलें. वयतालीं आमी, सोडूंक ना. कॉन्फरन्स क्लास चालू आसली. इवन ऑपरेशन केलां पळय, हें केलां पळय, ते दिसात हांवें कॉन्फरन्स क्लास घेवंक ना. कोणाकूच खबर ना हांव हॉस्पिटलान आहा म्हणून. ते दिसात दनपारचीच घेवंक ना, कित्याक तेन्नाच म्हाका हाडलेलें न्हू. मागीर तेंच्यांनी घेतली. मागीर रातची सदांच कोणाक मागीर कळटालें, कित्याक हांवें कोणाकूच सांगूंक ना, कित्याक हांव ऑलरेडी बरी जालें. लोकांक सांगूंक कितें म्हूण सांगतलें हांव न्हू. आनी तशें देवाच्या उतरान कंटिन्युअसली आनी तो घावो आपुणूच पेकलो. तेजे फोकस चड दवरूंक ना, हो केन्ना पेकतलो कितें. रीच आवट करपाक लागली, वचपाक लागली, देवाचें उतर फोनाचेर परगोवपाक लागली. सोडून दिवंक ना हे घायाक लागून, हें म्हाका कित्याक जालें. आमकां तितूनसून देव तयार करता. कालूच ब्रदर सांगतालो, एक प्रिचराक असलें टेस्टींग येता न्हू, तें म्हणटा तितूनसून तयार करता, फुडें म्हणटा दुसऱ्यांक भायर काडपाक. आतां आमकां एक प्रॉब्लम येयला, आमी त्या प्रॉब्लमाकूच घट धरून बसोंक जाय, तितूनसून आमी भायर सरपाक रस्तो सोदूंक जाय देवाच्या उतराक. कोणाक प्रॉब्लम ना म्हणून आसा संवसारान? प्रॉब्लम ना? सगळ्यांक प्रॉब्लम आसा, सगळ्यांक. सो आमकां प्रॉब्लम पासून आसले जाल्यार आमच्या वांगडा कोण आसा? जेजूचें उतर आसा, जेजू आसा. म्हणटकूच आमकां कळटा त्या प्रॉब्लमांसून भायर सरोंक जाय कशें तें. आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लम आसा. आख्ख्या संवसारांक देवाचें उतर नकळो आसलेलें, देवाचें उतर जाणा आसलेलें सगळ्यांक प्रॉब्लम आसा न्हू. पूण त्या प्रॉब्लमांसून कशें भायर सरपाचो, फक्त आन्सर देवाचें उतर. फक्त एकूच आन्सर आहा, देवाचें उतर. आतां आमकां कसल्याय प्रॉब्लमांचेर भायर सरपाक जाय, कितेंच हें ना, म्हणजे तुका एक आनी कितेंच तुका हें ना अशी वोस की तुका हितूनसून भायर काडटली. तुका फक्त देवाचें उतर. आतां आमी देवाचें उतर जाल्यार आमी आयच्यान कितें करतलीं? शिकोवंक लागतलीं न्हू देवाचें उतर. कित्याक आमकां खबर आसा, ह्या पयलीं आमकां कितें जाल्लें, म्हाका पयलीं कितें जाल्लें, पयलीं एक प्रिचर सेट फ्री करतलो. एक ब्रदर येता न्हू म्हयन्याच्या म्हयन्याक, तो सेट फ्री करतलो. सो कित्याक देवाचें उतर शिकोवंक जाय? जेन्ना कळ्ळें हें देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता, तेन्ना देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवपाक लागली. कोणाचें टिचींग आयकताली, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार तें टिचींग आयकताली. हो प्रिचर तोच प्रिचर केन्नाच हें करूंक ना. कोणाचें प्रिचींग आयकून तें शिकता, बरयता नोट्स. कित्याक तितून आमकां हेल्प जाता देवाचें उतर शिकपाक. आमी जर अमकोच शिकयतलो आनी तेजेच आमी प्रिचींग घालून थंयसरूच उरतली, ती एक बॉन्डेज कशी आसतली. फोकस तेकाच आमी आयडल करतली. होच मनशाचें प्रिचींग आयकतली हांव, ह्याच मनशान, तेका एक आमी देव करतली. आमी देव कोण? देवाचें उतर. तेच्या तोंडानसून पळय उतर भायर सरता. खंयचेय प्रिचर जावं तेच्या तोंडानसून देवाचें उतर भायर सरता. त्या उतराचो पाटलाव करूंक जाय आमी. तें उतरूच आमकां सगळ्या वाटांनी सुटका दिता. तेका लागून आमकां जेजूनी शिसांक कितें सांगलें, वचात म्हजें उतर परगटा, म्हजी आज्ञा शिकय. जें आपणें तुमकां शिकयलां तें आख्ख्या संवसाराक वचा सांगलां तेंकां सांगलां. म्हणटकूच आमकांय सांगलां न्हू. कितें सांगलां आमकां?
आख्ख्या संवसाराक वचा आनी देवाचें उतर परगटा न्हू. सो आमकां डिजायर आसा आख्ख्या संवसाराक वचपाची. म्हाका जेन्ना हांव देवाच्या उतरान फस्ट हांव गेली टेस्टिमनी दिल्ली हांवें केरला. आनी ती टेस्टिमनी न्हू फक्त न्हू पेजीचेर येयली विकली हेजेर. हांवें म्हटलें जेजू म्हाका न्हू ही टेस्टिमनी न्हू मातशी आख्ख्या संवसाराक पावोंक जाय आसली. ट्रेनीन वाचलेलें हांवें ती बुकलेट येताना दिता ती. आनी घरा येवन न्हू थोड्या दिसांनी दुसरो म्हयनो मॅगझिनां येता न्हू मॅगझिनां. एक्चुली म्हाका तें मॅगझिनां जाय आसलीं. हांव तें सांगताना ताका कित्याक हांव पयलीं मॅगझिनां वाचतालीं टेस्टिमनी. हांव सांगताना ट्रेनीन ताका तो सांगता की म्हाका मॅगझिनाचेर येवंक जाय आसली टेस्टिमनी, हेजेर नाका विकली. म्हयनो जाता म्हाका आमची सावथान केरला म्हजी फ्रेंडां जाता न्हू सावथांतल्या एक फ्रेंडान फोन मारलो, जाणा तुजी मुगो टेस्टिमनी येयल्या मॅगझिनाचेर. आनी म्हाका इतली खोशी भितरसून कित्याक हांवें कितें म्हटलेलें म्हाका मातशी भायर पावोंक जाय म्हाजी टेस्टिमनी. आनी ती डिजायर अशी. आनी म्हाजी टेस्टिमनी आयकून न्हू जेजू कडेन कोण येवपाची अशी एक अशें म्हणटालें हांव. म्हटलेलें पळय हांवें कितें बी घातलेली न्हू ती बी न्हू खूब वर्सांनी म्हाज्या वांगडा एक भयण येयली वांगडा ट्रेनीन दुसऱ्या डब्यान ती उलोवंक बीन गावोंक ना. जेन्ना हांव पोर्टाक गेलें आनी हांवें खूब वर्सांनी जी मॅगझिनान टेस्टिमनी येयली तीच टेस्टिमनी हांवें खूब वर्सांनी थंय टेस्टिमनी परत दिली. ती भयणीन आयकलें आनी ती भयण म्हणाली म्हाका विचारूंक लागली जेन्ना हांवें म्हटलें कित्याक जर आपणीन तुजी टेस्टिमनी म्हणजे तुजो मॅगझीन म्हाका मेळ्ळें भावान हाडलेलें आनी ती म्हाजे कडेन म्हणालें आजून म्हाका कितें प्रॉब्लम येयलें न्हू ती टेस्टिमनी पळयता आनी आपूण म्हणटा घट जाताली वाचताली परत परत घट जाताली. आनी हांवें तें केन्ना म्हटलेलें पळय केन्ना तुका आयकोंक येयलें. तशेंच न्हू अशें हांव देवाचें उतर परगडटाली. एक दीस एमरोलेलान सकाळी फुडें म्हाका कळना जेजू म्हाका यूट्यूबार येवंक जाय आसलें इतलें म्हटलें आयना येतालें हांव घराक वचून वाटेक म्हाका न्हू यूट्यूबाक येवपाचें बेश्टें अशें कोणान टॉप चालू आसलें अशें. हांवें कांय अशें हें करूंक ना सांगूंक ना कोणाक म्हाजी डिजायर म्हाका यूट्यूबार वचोंक जाय. ते दिसाक म्हाका ब्रदर कोण येयल्ली ती टेस्टिमनी दिवंक सोदता म्हणून लागलो. तूं चल आनी तिजी टेस्टिमनी तूं सांग म्हणून लागलो. देव आमच्या तोंडांसून एक असो एक आवडो ताका लागून तुमकां विचारता तुमकां खोशी आसा सगळ्या संवसाराक पाव एक आवडोच केल्यार देव तुका खंय पावोंक जाय तो कळचो ना. हें कित्याक म्हाका बूश करपाक अशें न्हू की हांवें म्हणजे ल्हान अशें केलें पासून देवान तें आयकलें म्हणून. तशें तुमच्या काळजान डिजायराक देव आयकतलो. तुमकां हांव म्हणटालें पळय शिकोवंक नासलें तरी जावन तेंच्यांनी देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराक पावलें न्हू. शिकोवंक ना. आमच्या जेसेलामाच्या हितून खूब जाणां आहा शिकोवंक ना देवाचें उतर पूण ती वाचता ती शिकोवंक नासली इस्कुलांनी बी पूण ती कोंकानी बायबल आख्खो वाचताली. कोण तांकां शिकयता पवित्र आत्मा न्हू. जर आमकां असले विकनेस आसा देवाचें उतर परगडपाक अशें विकनेस आहा आपणाक म्हाका वाचूंक येना म्हाका म्हणजे म्हाका समजना भास सो पवित्र आत्म्याचेर पातयेवपाचें आनी एक स्टेप घेवपाचें. देव कितली स्टेपां घेतलो 99 स्टेप देव घेतलो आमच्या बसत. स्टेप देव आमच्या बसत घेता पूण आमी एक स्टेप घेवपाक कितलो त्रास न्हू. फाटीं काडटा फुडें काडटा न्हू जाता न्हू. फुडें काडटा तेन्ना फाटल्यान आमकां कितें दिसता आमची प्रॉब्लम न्हू आमची सोयऱ्यां आमची भुरगीं. देवान कितें सांगलां आमकां हेर वस्ती सगळ्यो तुजी भुरगीं देवा जेजू कडेन येवंक जाय ती येतली न्हू. बायबल कितें सांगता आमकां Act 16:31 तूं एकलें सोत मान तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. आमी कितें करूंक सोदता पयलीं एकलें येता जेजू कडेन
येता थोडे दीस आनी म्हणटा म्हाजो घोव येयना, म्हाजी भुरगीं येयना, म्हाजी फॅमिली येयना. देवान कितें सांगलां? सगळें पयलीं या आनी मागीर सगळीं साल्वां जातली. तूं एकलें सोत मान घराब्यान, तूं एकलें सोत मान, तुजें आख्खो कितें करूंक जाय देव करतलो. तुका करपाची गरज ना. तूं यो गो मिसाक, यो गो हांगा यो गो दिवसाक बस, तुका ना. तूं एकलेंच कर. देव कितें करूंक जाय तें देव करतलो. एक ब्रदर तो एकलोच देवाचें उतर परगडटालो. तेजी बायल येयली, तेजो तो करता तें, तेजो चेडो येयलो, तेजी सून येयली. सून म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना. सुनेन टेस्टिमनी सांगलां आपणाक हें जेजूचें कांय खबर नासलें, जरी कॅथलीक पूण तिका कांय. ती तेन्ना आपूण काजार जालें त्या घरान येयली, पळयता सगळ्यांक पर्सनल प्रेयर करता, सगळें देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर परगट करता. ती म्हणटा आपणाकूय जायेर येयली तांकां पळोवन ती करपाक लागली. मागीर ती नातरां आतां ती व्हडल्या ती प्रीच करता. ती शिकल्या. तेजो त्या नातरांचो तेजो चेडो अशें सांगतालो एक टेस्टिमनी. तेणी आपल्या भुरग्यांक कित्याक शिकयल्या ती. तो एक प्रिचर न्हू. आतां कोणी दुसरी कितें करताली म्हणटा कोण आतां शिकना. एक म्हणटा माय येयली, एक भुरगो आपणाचो शिकना म्हणून म्हणटा ताका देवाच्या कामांक लाय, हेका तुजे कडेन देवाच्या कामांक लाय म्हणून सांगलो म्हणटा. आनी बाकीचे शिकल्या तांकां आपणा कडेन. तेन्ना आपणाक कळ्ळें की म्हणजे देवाक शिकल्या. आनी तेणी आपल्या भुरग्यांक सगळे PhD वयर शिकोवन देवाच्या कामाक. आमी कितें करता देवाच्या कामाक नाका तें दिवंक सोदता न्हू. देवाक आमी बरें तें बेस्ट दिवंक जाय. तोय आमकां बेस्ट दितलो. आमी देवाक बरें बरें दीत तर आमचो बरो टायम दीत, देवूय आमकां बरें बरें दितलो. आमी सांडलेले व्हडलेले दी जाल्यार आमकां तेंच मेळटलें न्हू. लूक 6:38 म्हणटा दी आनी तुका देव दामून चेपून हालोवन वता. सो ज्या मापान तूं दिता, तूं कशें दिताय देवाक बरें मापान दिताय, तूं बरें कोडण्यांनी करून दिताय जाल्यार तुका बरें. तूं तो सांडलेलें उरलेलें तेंच तुका मेळटलें न्हू. तेका लागून आमी कितें करता तें न्हू आमी चतुरायेन करपाक जाय. आमी देवाक कितें दिता काय बरें दिता, बरो टायम दिता काय सांडलेलो न्हिदताना आमी दिता. आं आमीच पळोवंक जाय आमी देवाक कितलें बरें दिता तें. जण एकल्यान आपणाकूच टेस्ट करूंक जाय. सो आमकां जाय जाल्यार हे सगळें करतले देवाक आमकां बरें पासून दितलें. आमकां देवाचें उतरूच आमकां शिकयता कितें करूंक जाय. एकूच आमकां आसा देवाचें उतर. ताका लागून देव म्हणटा म्हजें उतर सांबाळ, म्हजें उतर आयक. आनी तो सांगता आमकां हेर वस्ती सगळ्यो आमकां मेळटल्यो. सीक द किंगडम ऑफ गॉड. तुका कितें जाय, तुका कितें जाय सगळें देव दितलो. आनी आमी इतलीं वर्सां आमी कितें केलां, कितें दितलो न्हू तेज्या फाटल्यान धांवल्या न्हू. म्हाजें सांगता हांवूय एक्चुली देव म्हाजें पळय एका कोडण्या हेजें न्हू हांव उलयतालें. इवन म्हाका कपडे कसले जाय न्हू हांव देवा कडेन उलयतालें. देव म्हाका 2-4 दिसांनी रोखडेंच दितालो. तरी जाण हांव ते कितें दिता म्हणून सांगलां हेर वस्ती त्याच वस्तू फाटल्यान धांवताली. इतलें करून सुद्दां देवाचें सो आमी तीच जाल्या. आमकां आजुनूय आमकां ती हॅबीट कशी आसा न्हू कितें दितलें तेज्या फाटल्यान धांवपाचें. देवान जर सांगलां आमकां जशें आमी कॉफीन साकर घालता गोड जातलें आमकां सारकें कॉन्फिडन्स आसा न्हू तशें आमकां देवाच्या उतरान कॉन्फिडन्स आसा. आतां आमी हे कॉन्फिडन्स हाडटले जाल्यार आमकां फक्त देवाचें उतरूच शिकोवंक जाय, कंटिन्यू आसूंक जाय. तेन्नाच एक कॉन्फिडन्स आमकां आतां साकरीन आमकां कॉफीन साकर घालूंक गोड जाता कित्याक आमी सदांच करता म्हणटून आमकां तें कॉन्फिडन्स येयला न्हू.
पयलींच कोणाक विचारलें जाल्यार ती मातशी कितें जातली आबूज जातली न्हू. तशेंच देवाच्या उतरानूय तशेंच कंटिन्यू आमी ती कॉफी करून 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 साखर घालून आमी आयकोनले कोणें साखर घातल्यार बी गोड जाता म्हणून अमकी घालूंक जाय. पयलीं आमकां कितें करतालीं आमी परत परत चॅक करतालीं न्हू गोड जाल्या काय म्हणून ना. तशेंच आमकां देवाच्या उतरानूय तशेंच आमकां जातलें. खरेंच हें देवाचें उतर काम करता पयलीं मागीर एकदां तुका जालें न्हू प्रॅक्टीस मागीर तुका कितें जातलो कॉन्फिडन्स. आमकांय पयलीं कोणाचेर मागणें केलें न्हू एकदां बरें जायनासलीं पूण आमकां ब्रदर सांगतालो पयलीं न्हू तशें जालें सिस्टर जोसेफिनाचें हांव पयलीं आयकता आजुनूय तें पयलीं कशें करतालें आनी मागीर तरी कंटिन्यू केलें तेणी. तशें आमी केन्ना केन्ना आमी मागणें करून येयले न्हू हॉस्पिटलांतसून तो हेवनान गेलो म्हणून कळटालो मेलो म्हणून कळटालो. आवय मागणें केलें आनीक मातसो भंय जातालो पूण कितें करतालीं ना तें तुवें सांगलां न्हू बरें जाता म्हणून. आतां ही डिजायर वचोंकूच जाय न्हू. आनी कितें जातालें त्या टायमाचेर कितें फाटीं सरलें जाल्या पासून ब्रदर बीन फोन करताले मोबायलाचेर तुका मॅसेज धाडल्या अमके कडेन वच. त्या टायमाचेर मागीर ना म्हणपाक जायना न्हू. जरी फाटीं सरतालें आतां मरता न्हू आतां कित्याक मागणें करया जातालें पूण रोखडीच पळयत आत्मा न्हू तुका दुसरे कडेन रेडी करतालो. थंय तुका न्हू एक पेखोवणी तुका दिसतालें मातशें येयली मागीर कॉन्फिडन्स येयलो. आतां कॉन्फिडन्स येयलो आतां काय कोणी सांगलें अशें भंय दिसना. एकदां कितें जालें म्हाका सांगलें डिप्रेशन केस म्हणून ना आनी आमी तिगां जाणां गेल्लीं. एक भयण तरणाटे तें कॉलेजीक वयतालें. आमी आतां डिप्रेशन केस म्हणटकूच मोतीन कांय ना न्हू. डिप्रेशन केस ताका पयलें हांवें ही डिप्रेशन केस न्हू हें बडबडटा. तेच्या भावाची बायल आसली धाकटी आनी म्हाका त्या टायमार म्हाजे कडेन बायबल आसलो पूण पवित्र आत्मा म्हाका म्हणून तांकांच सांग बायबल वाच म्हणून. हांवें म्हाज्या बायबलाक बीन कांय उगडूंकूच ना बॅग थंयच धाडलें आनी तांकां सांगलें एब्रामाची चीट 2:14 वाचचें आमी 2:14 हिब्रू 2:14 हें तांकां वाचूंक लायलें हांवें. कित्याक म्हाका दिसलें ती डिप्रेशन केस न्हू दुसरे भशेन दिसली. आतां डिप्रेशन केसूय जाल्यार आनी हे स्क्रिप्चर उलयल्यार कांय जावचें ना. जो डिप्रेशन केस न्हू जरी जाल्यार हे वाचलें न्हू तेजे भितर उचामळ जाता. हे भुरगे अशें आसा सगळीं भुरगीं एकाच रक्ता मांसाची देखून जेजू तेच त्या रक्ता मांसाचो जावन आयलो अशें मरणाचेर पदवी चलयतलो ताचे म्हणजे देवचाराचेर आपल्या मरणा उद्देशी त्याचो नाश केलो. ही तिका परत परत म्हणूंक लागलें तेच्या भावाचे बायलेक आनी तेका तेजें न्हू डिलिव्हरन्स स्टार्ट जालें. एकूच स्क्रिप्चर आनी कांय हें करूंक ना. तें उठलें आनी म्हाजो दुपट्टा आसलो न्हू असो उडलो आनी हांव सोफाचेर बसोनूच रावलो आनी कांयच करूंक ना ताका हातूय लागना. आनी मागीर तेंच्यांनी ओडलो मागीर हांवें जिबेचे देणे यूज केले कमांड केलो स्पिरिटीक आनी लूक 4:18 तांकां कळोंक जाय न्हू कितें म्हणूंक जाय तें लूक 4:18 म्हणूंक लागलें तें न्हिदलें. आतां कितें जालें पळय म्हाजें न्हू सगळें हांवें हात लागना बसून जाल्यार म्हाजें तेजी आवय आनी व्हडलो भाव आसलो तूं येयलें आनी आमची भयण ना तिच्या पयलीं न्हू ती ते मॅन्युफॅक्चर जावंक लागलें न्हू ताका ती विचारूंक लागली तूं कोण काय म्हणून. तेणी ताका सांगलें कोण तरी तेंचे 40 वर्सां जालें मेल्लें तेजें नांव घेवन सांगलें तें आपूण म्हणून. हांवें सांगलें चॅप्टर 11 न्हू आमी मेलेल्या मनशां कडेन उलोवंक जायना थंय आसा. हांवें सांगलें तुमी उलोवं नाका तेजे कडेन उलोवंक जायना आमी उलोवंक जायना तरी ती आयकोना जाली आनी ती उलोवंक लागली आपणाक तुमी वाडूंक ना आनी कितें 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 सांगपाक लागलें तांकां. हांवें सांगलें आनी हांवें जिबेचे देणे यूज करीत रावलें. ती दोगां आसली ती पियाली हांव येवंक ना हांव सोफाचेर तशीच बसोन रावली आनी ताका जिबेचे देणे यूज केलो आनी सर्वेसराचो तेजे दुसरी ती बरी आसली देवाच्या उतरान तेजी भावाची बायलान हें तेंच्या तें न्हिदलें
आनी ती म्हणूंक लागली म्हाका तूं येयलें आनी अशें जालें. तें म्हणलें बरें आसलें. तेंचो इगोजेचो फादर येवन केस बीन करतालो ताका कांय जावंक. हांवें म्हटलें पळय, हांवें तांकां सांगूंक ना, हांव ओगी रावली. तेंच्यांनी कितें म्हटलां तें सांगलें. तेजे धाकट्या भावाचें आमी मागीर ताका सांगलें. हांवें तें उठलें म्हणटकूच फक्त तुमी सर्वेसराचो आत्मा तेजेर हा देवाचो तें स्क्रिप्चर एकूच म्हणा, कित्याक ऑलरेडी तें सेट फ्री जालां. कित्याक कमांड केला न्हू स्पिरीट. मागीर ते वाटेक येताना म्हाका म्हणूंक लागलें धाकट्या भावाचें, पळय हांवें कितें केलां, हांवें ताका हात लायला. ती म्हणलें ना, हांवें कितें उलयलां ना, तुमीच तुमच्या बायबलांतलो, कित्याक बायबल एकूच म्हणजे तेंचें कितें मायंड हें जाल्यार पवित्र आत्म्यान म्हाका पयलींच सांगलें बायबल ओपन करूं नाका म्हणून. हांवें हाडलो व्हडलो बायबल. त्याच टायमार हांव कॅरी करतालें व्हडलो बायबल. सो बॅगान घातलो आनी हांवें म्हटलें पळय हांवें कांयच करूंक ना, हांवें ताका हात सुद्दां लावंक ना. आनी तें म्हणलें वय तुवें कांयच करूंक ना, फक्त देवाच्या उतरानूच ताका तिचे भितर आसलेलें भायर काडलां म्हणलें. आनी आमी तें डिप्रेशन अशें म्हणून समजलेलें. मागीर तें जालें, तें बरें जालें. म्हणजे पळय कशें तुजेर येता. हें कितें जेजू कडेन येतालो न्हू वायट केल्यार, सॉरी जेजू बरें करतालो, जेजू वायट येतालें न्हू रोखडेंच. जेजू अशें बरें करतालो. जेजून एकदां कितें केलें, दुकरा वयलो देंवचार मनशा वयलो देंवचार काडलो आनी दुकराचेर घातलो. जेजू कितें केलें, तें गांवांतलो भायर गावतलो. कित्याक तेणी अशें वायट केल्लें, मनशाक सुटकाय दिल्ली. तशेंच न्हू आमचेर येतलें. आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसूंक जाय. अशें कोणी येयलो तें आमकां कांयच करूं शकना. तुका कॉन्फिडन्स आसूंक जाय देवाच्या तुज्या भितर कोण आसा तो सगळें करून तुज्या भितर आसलो ताका हात लावंक जायना. आनी तुज्या दोळ्यान पळयना तो. तें म्हाज्या दोळ्यान पळयनासलें, म्हाका सकयल पळोवन तूं म्हाजें कितें कॉलेजींतलो फ्रेंड, तूं कित्याक येयला हांगा. एक्चुली न्हू आमी 4 भायर सरलेलीं. ताका ते 4सून लागला म्हणटात 3 जाणां 4 येता कोण म्हण 4सून पळय कशें देंवचाराक कळटा तें. ती मागीर तेजे भावाची पळयलो आनी तुमी कितल्यांक भायर सरला म्हणलें 4 भायर सरल्या म्हापसाच म्हूण. ते 4सून आमकां सांगता म्हणूं लागलें 3 जाणां येता म्हणून. कित्याक येता म्हणजे उलयता आमच्या बद्दल, म्हणजे ताका कळटा न्हू देंवचारा. जेजूक पळय म्हणटा तूं कित्याक येयलो, टायम जावंक ना तुजो, तूं कित्याक येयला म्हणटा पळय जेजूकूय तशें तांकां कळटालें. पूण तेन्ना तें मागीर कळ्ळें तें बरें जालें. मागीर हांव दोतोराक दाखयलें मागीर. सो कित्याक आमी देवाचें उतर शिकल्यार असले केसीस आसल्यार आमकां भंय दिसना न्हू. कित्याक तुज्या भितर कितें आसा, देवाचें उतर. आतां आमी सगळीं जाणां 1 Peter 2:24 शिकलेलीं. बाबा तुका सांगता जेजून बरयलेलें आसा 1 Peter 2:24 बरोवन दवरलेलें आसा की तेणी आमच्या पातकाचो भार. आतां तुका दिसता न्हू हांवें कितें तरी केलां, पातक केलां म्हणून म्हाका हें दुयेंस जालां दिसता न्हू. पूण जेजू कितें सांगता, तुजें पातक घेवन आपूण ऑलरेडी खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. केन्ना 2023 वर्सां पयलीं. तुजें तुवें कितें केलां वायट बरें सगळें वायट कितें केलां न्हू तें सगळें ऑलरेडी खुर्सार खेळलेलें आसा. तुका आतां सगळें तूं पातकां मेकळो आसा. तूं सारको नितीवण आसा जेजू वरवीं. कित्याक जेजून तुजी पातकां खुर्सार घेवन मेला म्हणून तूं सारको नितीवण, सारको पवित्र आसा. बरयलें आसा बायबलान. आनी म्हणटा तो मागीर नितीवण आनी आमी देवा कडेन उबी रावूंक शकता. तूं देवाक सांगूंक शकता तुजे प्रॉब्लेम स्ट्रेट सारको. कित्याक जेजून आपल्या आमचे सगळे पातक घेवन खुर्सार मेला आनी दुयेंसूय मेला. हें तुका दुयेंस कितें आसा न्हू, आमकां आतां कितें सफर जाता आमी दुयेंसां जाता न्हू, तरेतरेची दुयेंसां नांवां येयना पळय तसलीं. जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू 8:17 आपणी सगळी पेस पिडा रोग आपणाचे खुर्साचेर उबारून येलो. सगळो दुयेंस तुका डॉक्टरान कसलें सांगलां तें खुर्साचेर ऑलरेडी जेजून घेवन मेलोलो आसा. आनी मागीर म्हणटा तो म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. तूं कितें सोद मानता, बरो जालो काय जातलो. ओके ओके उलयतलो. आं सो तूं जेजू म्हणटा तूं म्हज्या गायांनी बरो जाला. आयकोता न्हू. जेजू म्हणटा खुर्सार पळय जेन्ना मेला तेन्ना तुजी पिडा घेवन आपूण खुर्सार मेलोलो आसा. तुजो हात तुकला ना ते हातीचेर आपणें खिळे घेतलेले आसा तुजो हात बरो जावच्या खातीर. तुज्या पांयां आपणाच्या पांयाचेर खिळो घेतलेलो आसा
आनी पांय फगत फुटलेलो आसा, कित्याक तुजो पांय बरो जावच्या. तूं स्वत मानता जेजून हें करून दवरलां म्हूण तुका? स्वत मानता. सो आमी आतां कितें करुया, सगळीं उबी रावन जेजूक पळोवया, खुर्साचेर दोळे धांपया, सगळीं उबी रावया आनी खंय तुमकां दुखता ते सुवातेर जेजूक पळोवया. सगळीं दोळे धांपया आमी आनी जे सुवातेर तुमकां दुखता ओ जे सुवातेर तुमकां कितें डॉक्टरान सांगलां ते सुवातेर सारके जेजू खुर्साचेर पळोवया दोळे धांपून. सगळो घायेलेलो आसा, तेजी ताका तेजे कुडीक मांस ना, सगळें मांस तेजे कित्याक तेणी बरयलेल्या हाडां सुद्दां आपणाची मेजूंक जाता म्हणून तेजे कुडीक मांस ना. इतलो तो म्हाका आनी तुका लागून तो खुर्साचेर घायेलेलो आसा. आमकां सुटका दिवंक, कित्याक तो खुर्सार मेला फक्त आमकां, म्हाका आनी तुका सुटका दिवप्या खातीर, सगळ्या ह्या दुयेंसांतली, सगळ्या पिडेंतली, सगळ्या रोगांतली. सगळीं चित्रकारां सारकी जेजूचे पळया, ताका काट्याचो मुकूट घातलेलो आसा, अशे काटे तेजे भितर तोपता, काटे तोपता आनी रगत सगळें वता. एकदा वखदार सगळे केंसाची जावं तकलेन दुखता ती पिडा येद्या वखदार बरी जाता, कित्याक तेणी आपणाचे तकलेर घेतलेली आसा. तेजें रगत दोळ्यांनी वता, जरी दोळ्यांनी दिश्टी पडना येद्या वखदार दोळ्यांनी दिश्टी पडटा, येद्या वखदार दोळ्यांनी दिश्टी पडटा, कित्याक ते दोळ्यांनी रगत वता, ती दूख सगळी दोळ्यांनी गेलेली आसा. कानान दुखता, कानान आयकूंक येना येद्या वखदार ते शिरो सगळ्यो कानाच्यो हे जाता, कान उगडटा, कानान आयकूंक येता, उलोवंक जायना येद्या वखदार जेजू तुजे सगळे ती दूख शिरांची ते उलोवंक जायना, ते हितून उगडयती जाता आनी उलोवंक जाता येद्या वखदार. दाडयो दुखता जाल्यार दाडयो बऱ्यो जाता. सगळें कितें डॉक्टरान ते तकलेचे पार्ट सगळो दातांनी कितें सांगलेलें येद्या वखदार सुटका दिता देव. येद्या वखदार जेजू तुमकां हात लायता, जेजू पेखयता, सारकें पळोवया तकलेन कितें जालां म्हूण सांगलां येद्या वखदार जेजू तकलीत तुजी तकली घायेली आपणाची तकली घेता आनी तुका आपणाची ब्रँड न्यू तकली दिता. येद्या वखदार सगळें ब्रँड न्यू, दोळे नवे दिता, दात कान सगळें नवे दिता. येद्या वखदार सारकें पळोवया. हातीचे भुजांनी दुखता जाल्यार तेणी खुरीस घेतलेलो, इतलो लाकडाचो जड खुरीस घेवन ताका दूख जालें ते भुजाचेर. येद्या वखदार भुजाची जणी हातीचेर खिळे घेतल्या. येद्या वखदार एक हात सुटाना जेजूच्या नांवान. येद्या वखदार हात लूज जाता जेजूच्या नांवान, हात बोटां लूज जाता जेजूच्या नांवान, भुज लूज जाता जेजूच्या नांवान. हात येद्या वखदार जेजू म्हणटा तुजो हात म्हज्या हाताचेर घेतला आनी तो हांवें खेळयलेलो आसा, ती दूख म्हाज्या हातान, तुजो हात मुयाला हो सुटाना. येद्या वखदार जेजूच्या नांवान त्या हातींचो शिरो, जेजूचे रगत भितर वयता शिरांनी, मसलान सगळे मसल ग्रो जाता, सगळे कितें गुणे आसा ते इतल्या वखदार हातींनी शिरांनी रगत सगळें वयता जेजूचे. सगळे भुजाचेर सगळे हेचेर किडनी हे बीन जाल्यार ते हे चाबकाच्या मारान येद्या वखदार ते किडन्यो नेवय दिता, पिशवी सगळे भेणाची दूख येद्या वखदार ते चाबकाच्या मार घालून आनी ते खुरीस पडोन ते दुखीन येद्या वखदार भेणाची दूख वयता, जांगाची दूख वयता, धोपरां फुटून धोपराची दूख, पांयांक मुयाता. येद्या वखदार पांयूय लूज जाता जेजूच्या नांवान. जेजूचे रगत सगळे ते खेळयलेले पांयाचे दोनी पळयात, पांय दुखता जाल्यार दोनी खेळयलेले पांय एक खिळो मारून सगळी दूख पांयांची आख्या येद्या वखदार जेजूच्या नांवान लूज जाल्या. सारकें दर्शन करा आनी म्हणया आमी सगळीं, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवली. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवली. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवली. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवली. आर्गां तुका जेजू
तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवली. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवली. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवली. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवली. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, da 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 da, shikara ba da ba da ba da 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 ba. Hallelujah, hallelujah, shikara da 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 da. Ala la 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 la, shikara ba da ba da ba da ba da 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 da. Holy Spirit, I gotta 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 gotta. Oh da 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 ba da ba da ba da 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 da. Oh da 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 da. Oh shikara ba da ba da 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 da. Oh chara da 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 ba da ba da ba da ba da ba da ba da da da. Oh da 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 da. Oh da 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 da. Oriol, Oriol. No video. Maka pekoli mevla Jesu tuja gayani maka pekoli mevla. Sogli munia Jesu tuja gayani maka pekoli mevla. 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 दोळ्यात आपूण जेजूचेच पिक्चर पळोवया हेज्या वखदार. दोळ्यात आपूण जेजू खुर्साद खेळायलो ते पळोवया हेज्या वखदार आनी हें म्हणया मेवल्या हें गायन करया आमी. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोली मेवल्या. जेजू Jesu tuja gayani maka pekoli mevla. Jesu उलो मारा व्हडल्यान जेजू एकूच नांव आसा ह्या संवसारान तुका पेखोली दिवच्याक हे पृथ्वीच्या सकयल वयर आनी मोळपा खाला. एकूच नांव आसा उलो करात मोच्या जेजू मोच्या जेजू जेजू ओ मोच्या जेजू मोच्या जेजू जेजू ओ मोच्या
तुमकां सुटका दिता उलो मारात ओ बाजा जेजू बाजा जेजू आणि मनशाक आपल्याच सारको समजून हो संसार Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 देवान आमकां सगळ्यांक हात लायलेलो आसा. देव आमचो पार्शालिटी करिना, तूं हो बरो तो बरो, पूण देवान आमकां सगळ्यांक हात लायला, पूण आमकां दिसना वर्क इन प्रोग्रेस आसा. आमच्या भितर देव भितरल्यान काम करीत आसा. देवाक आर्गां दीत रावा. थँक्यू जीजस. परत म्हणा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली कोणीच रावा न्याय करीच रावा. जेजून ऑलरेडी हात लायला. जेजू आपल्या उतराक सदांच विस्वासी आसा. आमी जाणा न्हू आमी पासियेंसान रावूंक जाय. एक कोंबडी तांतयां घालता आनी 22 दीस रावता न्हू पिलां, तशें आमकां पासियेंस आसूंक जाय. देवान ऑलरेडी आमकां हात लायला. आमी स्वत मानूंक जाय. आमच्या भितरसून पेखोवणी चालू आहा आत्म्यांचो. आमी आर्गां दीत रावया, दिवाप दिवच्यो न्हू. देवान सांगलां तूं बरो जाला म्हणजे बरो जाला. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणजे जाल्या बरी. देव आमच्या भितरसून पेखोवणी करीत आसा. आमकां दिसता न्हू देवान हात लावंक ना. सो देव हाजीर आसा. देवान बरयलेलें आसा दोगां वा तेगां म्हज्या नांवान एकठांय येता थंय हांव आसा आनी तो आसा थंय मिलाग्री जावकूच जाय. हालेलुया.
सर्गीचे बापा आमी तुका आर्गायता दिन वाजता हे सगळे प्रिचिंगा पासत हे देवाचे उतर तुवें परगटलेले आमकां शिकयलेल्या पासत कशें आमी देवाच्या उतराक थीर रावंक जाय आनी कसो तूं देवाच्या उतरार थीर आसा आनी कितें आमी करूंक जाय तुजें उतर आयकून घेवन तुजी उतरांत उलोवंक जाय आमी त्या उतरा प्रमाणे जो परिणाम आमकां येता तो तुवें शिकयला तें उतरूय आमकां शिकपाची गरज आहा कित्याक तें उतर आमी उलोवन तेंच उतर आमच्या जिवितान आमकां रिजल्ट पळोवंक जाय त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुका आर्गां दिता सगळे शिकोवणे पासत आनी फुडें शिकयतले त्या भाव भयणी पासत त्या तोंडानसून उलयतले त्या पासत जेजू आनी आमी स्वत मानतात सगळ्यांक जेजू तुवें हात लायलाय सगळ्यांक पेकोणी दिलाय आनी सगळ्यांक बरेंपण तुवें दाखयलाय तुजें कित्याक तूं हाजीर आसा ह्या वेळार आनी तुका आर्गां दिता सगळे आमचे टीम मेंबराक सगळे ब्रदर सिस्टरी पासत ब्रदर जॉन्सनाक तेजे फॅमिली पासत जे सुवातेर आहा ते सुवातेर जायते मिलाग्री घडटा त्या पासत तुका आर्गां दिता हे घरा पासत हे घरान आसलेले फॅमिली पासत तेंच्याय पासत तुका आर्गां दिता आनी आमकां जेवणाचो आदार येयला ते जेवण रांदलेल्या पासत तेच्याय पासत तुका आर्गां दिता जे आमकां घरा मुक्ती करता देवाचें उतर परगटूंक जेसेर आमचे आदार येता सगळे नॉर्थ सावथ इस्ट वेस्ट सगळ्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद दवरलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता आनी जशें आमी तुज्या आत्म्याचें जेवण तुवें आमकां दिलां आमचो आत्मो घट केला आतां आमकां कुडीचें जेवण दिवंक वयता ते कुडीच्या जेवणा पासत तुवें ऑलरेडी आशिर्वाद घातलेलो आसा आनी हें जेवण तुजें रगत आनी मांस जावन बदल्लाय म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन थोडे अनाउन्समेंट आसा आमचें जेवण आनी उदक थंयच आसतलें